Promise करूया. Okay, go ahead. Slide. ओके गो पप्पाच्या बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. मोगाला बापा, मोगाला जेसू, मोगाला पवित्र आत्म्या, हांव तुका अर्गां दिता दिनवासता आनी वाकांता या आजच्या दिसा पासत हांगा अर्गां दिता बापा. तुवें आमकां तुज्या मोगान हांगा एकठांय केल्ले पासत अर्गां तुका बापा. हांगा हाजीर आसलोल्या आमच्या भावा आनी भयणां पासत जेन्ना आमी तुजें उतर आयकता पाळटा आनी वेव्हारान घालता तेन्ना बापा आमच्या जिवितांत जायते बरेपण येता. तुजें उतर जावन आसा उजवाड आमच्या पावलांक, भलायकी आमचे कुडीक, शांती आमच्या आत्म्यांक. सगळें बरेपण तुज्या उतरांतल्यानूच येता बापा. जेन्ना आमी तुज्या उतराची शिकवणे प्रमाणे चलता तेन्ना आमी तुज्या कडसून जायते बरेपण आमकां मेळटा. आनी जेन्ना आमी तुज्या उतरांक पयस वेता तेन्ना बापा आमी तुज्या कडल्यान पयस वेता. तर आयज आमी जें कितें बाप विन्संटाच्या तोंडांतल्यान पवित्र आत्म्या वरवीं जें कितें आयकतलें तें बरे भाशेन आयकून नियाळ करून आनी आमच्या जिवितांत पाळूंक आनी तुज्या पवित्र आत्म्याची कृपा आमकां तुज्या पवित्र आत्म्याची कृपा फावो कर. हें हांव मागणें करता तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताचे नांवे आमेन. Amen. Amen. आमेन. प्रेज गॉड, प्रेज जीसस. अर्गां जेसू. बरें, कोणांगे टेस्टमनी हाय कितें हा देवा पासत शेअर करपाकू? देवान कितें केलें तें सांगपा जाय देवा अर्गां दिवपाकू. प्रेज गॉड. अर्गां जेसूक. प्रेज जीसस. आयज म्हाका सगळें जनरल सांगपा जाय कळ्ळें देव मुगे लायफान कितें कोत्तो. सो चोयात ही इल्लीशी सेशन आसताय आमकां लेट कितू जालो 9:45 रातीची 9:45 जाली. एक वेळ हे भुरगे आसताय आयज तांकां खरें धाडलें चल 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 यो गो 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 म्हूण. पूण भुरगे आसताय कळ्ळें आनी एक पाट म्हाका जॉयन जावपा हें जाता कितें कोच्चें आतां कितें कोच्चें चोय तो दुस्मान हें कोत्ता कित्याक तो वेळ हांव तांकां 8 न्हिदायता 7 घाता बेडाचेर. सो कितें जाता म्हणचे मुगे हुस्कात हुंय देवा बोगलेक मुगे हुस्क हुंय म्हाका उतर आयकपाक. उतर आयकिलें आनी तो भुरगो रडलो हांव धांवता कळ्ळें. सो पूण कितें जाता हांव म्हणटा सायबा यू नो माय हार्ट, तूं जाणो मुगे काडीज कितें मुगे काडीज हुंय रावपा जाय तें. ओके एवरी सेशन आतां कितें जातालें फ्लावी आसतालें आपूण चलयतालें फातिमा आसतालें तीं कोत्तालीं. सो मुगे गरज नासलोली. आतां कितें जाता हांव वचना जाल्यार बंद जातलें, हांव वचना जाल्यार हें जातलें. कोणाकू देवागे उतर आयकपाचें उत्तोलें. आनी हांव कित्या लागून हें जाता देव मुगे लायफान कितें कोत्तो सांगपाक कळ्ळें. सो पूण मागीर कितें जाता ते वेळार देव ती घोडी हांव वय म्हणटा तेदो न्हू देव ती घोडी रिती कोत्ता वाट उक्ती कोत्ता कळ्ळें. जेन्ना हांव म्हणटा ओके ना ना आसूं फॉरगेट इट हांव कनेक्ट जाता हांव हें कोत्ता ही मुगे प्रायोरिटी आहा ती हिंग दोत्ता आनी हांव हें कोत्ता कित्याक तें उतर देवागेलें मोलादीक. त्या उतराक स्पेंड करपा आनी हुंय वेळ स्पेंड करपा आमकां ना. तें उतर आमकां चड गरजेचें कळ्ळें. आनी हे भाशेन देव हें कोत्त म्हूण देव मुगे लायफान कितें कोन्न नासतना दवरना. देव म्हाका दिसा दिसपट्टी आमी म्हणटा इल्ली वस्तून म्हणटी आमकां दिसा दिसपट्टी वस्त इल्ली दिसना ती एक व्हडली वस्त दिसता कित्याक तो देव कोत्ता. देव आपणागे आसणें आमचे भितर दाखयता. कितें जावं हुंय वचूं आनी हांव मनीस कितें मुगे पर्स पासून हुंय दवरली ती म्हाका खबर आसता मुगे मोटर पासून उदक आसताय लॉक जायना कळ्ळें. हे भाशेन मुगे स्थितींत कित्याक आय नो दॅट आय बिलोंग टू गॉड. हांव खरें सांगता कितें मुगे देर एक पाट उदक आसता बॅग मोटर आसता आनी हांव धांवता हे भुरगे हाडपा हें करपा तें करपा. पूण देवागे आंज पडवे मुगे सगळी
वस्तूंचो कुयदाद कोत्ताय राखताय म्हाका राखताय कित्याक एक एक पाट चलयता आसतना सिंधीत पासून आसना स्पीड कोत्ता हें कोत्ता जाणो सो हे भाशेन मुगे भयणानो कित्याक हांव पासो दिता कित्याक सांगून दिसोलो म्हाका कित्याक देव आतर तूं चोयत रावलो न्ही फाटल्यान तूं कितें येवं देव आपूण आमचे बगले येता आपूण आमकां सांगात दिता आपूण आमकां आदार दिता आनी हांव हो म्हाका न्ही सांगपा येना कित्याक हें इल्लेशें काम आमी कांय करनाय चोय इल्लेशें काम आतां हो टायम आमगेलो हिंग येवपाचो देवागे उतर आयकपाचो सगळें आज बुधवार बेगीन कोरया आनी देवागे उतर आयकुया हें सगळें देव मानून घेता देव खुशाल जाता आपणागे भुरगीं सगळें सोडून आपणागे उतर आयकताय म्हण एक एक पाट कितें जाता म्हाका डिस्करेज जाता आवय आज 5 जाण आहाय नाक मुसता हें सेशन कोच्चें न्ही मुसता कित्याक म्हाकाय लेट जाता चड म्हणजे हांव एकले बसून रोजार करपा जाता हो मुगे प्रेयर टायम करपा जाता पूण कितें दिसोता ना बंद केलें जाल्यार तें कोणा तें भावागे तोंडांतलें उतर आयकूंक मेळटा तें मेळपाना तांगे वाड जावपाना हे भाशेन होय उल म्हाका सांगता जाणो आनी तो दुस्मान येता आसूं तुका आनी कित्याक करपा जाय तें फॉगेट इट येनाय फॉगेट इट पूण देव एक फावटी म्हणटा कित्याक तूं तुगे कितें कोत्ता तूं कांय कोन्ना तुगेलें हे भाशेन म्हणटा भयणानो आतां आमी सगळीं हिंगा देवागे उतर परगटपा आमकां देवान इचून काडलें दुसऱ्यांकूय हाडपा जाय चोय थिंग देवागे उतर आयकता सगळो लोक तूं म्हणटा म्हजे पासत मागा या म्हजे पासत मागा म्हाका हें जालां तें जालां दुसऱ्या वचून सांगपा जाता चोय देवागे उतर आयकताय आमी तुका हांव दाखयता कितें करून झूम घालपा तो हे भाशेन सांगिल्लें तूं कितें कोत्ता देवागे उतर तूं परगटपा कमेच कोत्ता सांगता सो हे भाशेन सांगता इल्लेशें तर आमी देवा पासत धाकलीशी कुस्कूट कोत्ताय पूण देव आमचे पासत जायतें कोत्ता आनी आमकां सांगपा पासून म्हाका एक पाट उगडास उरना टेस्टिमनी दिसा दिसपट्टी मुगे जिवीत टेस्टिमनी दिसा दिसपट्टी घोडये घोडी आनी हांव कितें रॉंग जाता एक पाट कितें जाता कॅरीड अवे जाता फोनाचेर बायबल वाचीत जाल्यार आनी कितें दिसती पडटा आनी मागीर हांव तें आयकूंक पावता सो तो उगडास कोत्ता चोय तूं कितें कोत्ता आतां चोय तुगे काम कितें तें हे भाशेन भयणानो जाणो आनी ब्रदर आमकां शिकोयता हे दीस एंड डेज आमी बोगले नाय काबार जावपा पावले आमी सो आमगे काम कितें दिसा दिसपट्टी बोगले रावपाचें देवाक दिसा दिसपट्टी घोटाय घेवपाचें आमगे काळजाक आनी उमेदीन हें काम करपाचें सो हे भाशेन सांगपा सोदिता कित्याक आमी हिंग कामां नाल्यार सिस्टर कितें म्हणटली आमी येयली नाय जाल्यार आमी हें वचनाय जाल्यार हा सिस्टर आज हांव मागणें कोत्ता आयज हांव प्रेयर कोत्ता आमकांय बरें दिसत न्ही चोय ब्रदराकूय येता ताकाय बरें जाता हो लोक आपणागे उतर आयकता तें उतर भितू कितें पूण कोत्ता आनी होरेंच तें उतर आमचे भितू आहा तें वेस्ट गेलें ना कितें पूण कोत्ता पूण आमी कान घेनाय आमी सोडटाय म्हाका न्ही तें कित्याक आमकां एफर्ट करूंक पडटा आमकां एक स्टेप मारप पडटा मुखार आमी कितें कोत्ता आयक नासल्या भशेन कोत्ताय वय ना हें आमगे जिवीत जाता जाणो सो भयणानो मातशें आवाज घाल्याय आनी कोण उतर नासलो हाय ती म्हणजे वेड पिडार कोत्ताय ती कोणा खबर कोत्ताय ती तांकां सांगाय झूम घालया फोनाचेर यो देवागे उतर आयकपा म्हण सो प्रेज जीजस आर्कान जेसूक सो थँक यू जीजस सॉरी म्हाकाय सांगोन दिसोलें मुगे लायफान कितें जाता कळ्ळें हे दिसा दिसपट्टी मुगे लायफान म्हाका देव कितें कोन्न रिवॉर्ड कोत्तो एवरी डे इज अ ब्लेसिंग देखून शेअर कोत्ता Amen. प्रेज गॉड थँक यू Praise God. Sister, मुझे लगे testimony है. ओके गो हेड मरिया Anyway, in the month of April, not this April, last year. सिस्टर मेलोनीचे सेशन असता न्हू वेनिसडेचे येस 7:30 न्हू कोणाचो फोन येता आनी म्हणटा जॉईंड I said, it is already 7:30. Sister Melodyची क्लास तो 7 o'clock काबार जाता पण हांवें इग्नोर केलें
पुतून कॉल केलें म्हाका पुतून कॉल कोत्ता म्हणून हांवें घेतलें आनी म्हणलें प्रेज द लॉर्ड ब्रदर आय डी नॉट कॉल यू म्हणलें नो ओ म्हणूंक लागलो म्हाका आय थॉट यू कॉल्ड मी एंड यू हॅव सम प्रेयर टू रिक्वेस्ट प्रेयर रिक्वेस्ट हांवें म्हणलें ओ हो दॅट इज इफ तशी केस आसा जाल्यार pray for my daughter and my daughter-in-law for the gift of child. You want gift of child? They want for this thing. I said, yeah, I want to become grandmother. Then he's saying, okay. Then मातशें उलोयलें आमची मजेशी आनी तेणें एग्रीमेंट प्रेयर केलें आनी म्हाका धाडलें तर ताणें सांगलें म्हाका तूं एग्रीमेंट प्रेयर वाच I said, okay. हांव वाचलें आनी म्हाका नेक्स्ट टायम फोन करता आनी म्हणटा तूं कोणा बरोबर एग्रीमेंट प्रेयर करता आसलें म्हज्या घोवा बरोबर ओ दॅट्स अ बेस्ट पार्टनर म्हटलें म्हाका Praise God. मागीर आनी तें आमी म्हटलें म्हणटच आमी डिवायन मर्सी रोजरी म्हणलें देन आय टू गो टांगान वतालीं देन आनी मागीर म्हणजे त्या आदी न्हू म्हजें चेडवाचें एक मिस कॅरेज जालेली मागीर सिस्टर मेलोनी न्हू कॅनडा आहली म्हाका रेवलेशन येयलें टेल हर टू मीट सिस्टर मेलोनी I Praise said, Lord, how can I ask her to pray for me? I already came into agreement. Agreement, we agreed, no? I mean, yeah. monthly, no? No, you tell her to meet her. Don't ask anything, just tell her to meet. I said, fine. Then I sister Melanie address घेतले आणि she was working. मागीर address घेतले next session हुंय हा ते बाय विचारले आणि म्हजे चेडवाक सांगलें I said, you go. पळय म्हाका होली स्पिरीट भुरगीं पळयनाय कामाक हा हें येवंक जाय I said, no, this is what I got a revelation from the Holy Spirit. Bale, I said, we came into agreement, but he's telling me to tell her to meet. मागीर तें गेलें आफ्टर तेजें वर्क जावन तें सेशन एक प्रेयर मिटींग आहलें सेशन आहलें तें गेले उपरांत तेजे घोवान म्हणलें आपूण येना I said, don't force, you go. मागीर तें गेले उपरांत ते नेक्स्ट संडे I think they had she met again then that time then husband म्हणलें okay I'm coming. So they met and after that no sister she conceived. When she conceived, okay, I was so joyful. Wow. So I told Mama Mary, I said, see, when you got the news of Elizabeth, तूं तेचे हेसली धांवन तेका गेली तिच्या घरा आतां म्हज्याय चेडवाचें तूं Yeah. care घेतली same way because she's your daughter and my daughter. First she's your daughter. I'm here and she's in Canada. So you won't believe. Till her, and then there was some complication case. Okay. Then children, when I used to attend brothers, sisters Melanie session, the child in her womb, she used to jump with joy. Wow. You know, from this side to that side, this side to this. And my daughter used to tell me, Mommy, poi, see. Touch, see how she become happy. That Wow. is the joy when Elizabeth, yes. Mother Mary Praise visited God. Elizabeth, how John the Baptist, he was filled with the Holy Spirit and he joy, no? Same where her case. Praise Jesus. Then doctor, she had some problem before, no? That time, no, when we had brought her to India for the surgery. That time, doctor asked me, you want to come in the operation theater? And म्हटलं go up to was. तर म्हणले ना, you are in the word of God. No? So 2 was. And it was 3:10. Dot 3:10 hour the mercy. And I saw divine mercy. I saw Jesus blessing her, before she go to the operation theater. And then they asked me, I said, I also went. And 1 hour, and AC म्हाका agreed जायना तितली. 1:03 to 4:10, 4:15, I was with her in the operation theater praying in tongue. All the doctors, the team, full team was there. They were listening to me because I was going loudly. And at the same time, operation was going on. So, then after that, she said she conceived. Okay, and Jesus has really taken care of the little angel. She completed her 8-month. Doctor said in India, she won't complete. If even 7 or 6 months, go for surgery. C-section. No, she was so active, working, coming home, doing her housework, cooking, everything. And at the same time, she was listening to the word of God. UK mostly she used to go, and I used to send sometimes brothers session teaching for her.
And then she completed 8 months and she began 9 months. She had to go for surgery, C-section. Then after C-section, I was here, no? So doctor asked, who want to come? I said, I asked her husband. He said, no, you go. So I said, she said, my mommy is coming. Oh, best partner. There also they took me. I was in town. The moment she delivered, I said, praise that they showed me, lifted her up like this. And she cried. I said, praise the Lord. Thank you, Jesus. You are a child of God. The Praise doctors, God. nurses also were looking at me. Thank In the Jesus. hospital, how it is, no? An operation theater. She was discharged. She had heart problem. Then she was hesitating to go to do operation here. She wanted to go to India. But Holy Spirit guided, when she used to go to the sick hospital here, she used to see the children sick. Then she realized my case is nothing. See, the people are suffering so Praise much, God. other children. And then she started praying for six children, or 6 children. And then for the pregnant woman, there she had a peace of mind. And then when the way they heard, so before that I had messaged to Sister Melanie, this is a problem. Brother Vincent prayed over her. And then she was so excited, Brother Vincent. I've seen her, she was jumping like, really, ow. She's just only 1.5 months. And she was making all the, ow. Then Brother Vincent said she's an anointed child. And really, even Father Anthony said she's a miraculous child. And then after that, sister, the surgery was absolutely normal. They had said she will take 8 hours, but surgery was over within 4 hours. They said they will discharge her 8 days. She was discharged after 5 days. See, God has really worked miracle, but Amen. which Yes. way He had worked, we don't know. We want Praise God. this way, but God has a better plan. Yes. So all glory and honor to my living God. He's really, and even we are leaving tomorrow. I complete 6 months here. God Praise was God. with us. Wow. Yeah. That's what Thank you so this much. is what I was just saying. How great our God is, isn't He? He just makes Yeah. you feel His presence. It's But so that brother told me not to tell his name. Agreement prayer we came. I said, okay, I won't tell. But I'll give my testimony. Praise Testimony I will give. That's I have to glorify the Lord. God. Name I may not, but it is Jesus who has done. Because see, I don't know him, neither he know me. How he came. This is God sent Wow. angel. I don't know, sister. I really don't know. Till today I have not seen his face. Only after that, no, sister, he became sick and he was admitted. He sent me, sister, pray for me. I am in the hospital. But I am completely okay now. Pray for me. Praise That God. is the only. After that, he was only. Then I was, about the curse when they talk about. No, I said, see, God has already cared. I believe He has already finished everything. Amen. Then I was little, I said, proof here. See, it is written here. Here is written. Here it is written. Then he told me, don't argue with me. Don't message me. I said, okay, sorry. Praise But God. I kept my faith. Yes. That's because Jesus told me, I will give you more than you asked, but the Amen. best gift I gave you faith. And he also told me, as I was with Moses, Joshua 1:5, I believe with you wherever you go. So Praise. that promises, no, I'm really, Yes. really holding it to the promise. Wow. Maria, that's because of you. The mother, prayerful mother, you see. Yeah. भाई मरिया जाणा हितून एक वस्त तुका सांगता जेन्ना जुआन बातिस्त एलिझाबेथाच्या कुसव्यान आसलो तेन्ना Where? मुली कोणागेर गेली एलिझाबेथाच्या घरा गेली न्ही Hmm. My Sabin Mangeli, no? सायडीन मागीर थंयसर गेली की ना Yes. ती Why? कितले म्हयने थंयसर उरली कितले म्हयने उरली थंयसर So many. So many burn down. 6 म्हयने So आणि तू no. आता 6 म्हयने कंप्लीट करून फाल्यां पोत्तून गुजरात वचपाची हाय Why, brother? होय की ना Because my mission, but brother, then Jesus and my mission and dilale and they complete kele, no? The next mission. Praise God. तुका तें काम दिलें थंयसर वचपाक सारकें Why, brother? आता तुझें मिशन जालें 6 म्हयने जावन तूं आतां पोत्तून वेताय
सारखे वय brother. आणि ती चोली that granddaughter is anointed. Praise Yes, ती you told me. आता Praise Jesus. तिका एक मिशन हा तुझे मिशन झाले वय पण ते वय. चोलीक आता व्हडले मिशन हा Yeah. praise God. Praise God. just Thank as you, Jesus. Thank you, Jesus. Maria went to see Elizabeth and Zechariah and John the Baptist. This Maria went to see her daughter Praise the and Lord. she's returning exactly after 6 months. Praise Jesus. Jesu Kargam. Jesu Karga. Is your daughter's name Elizabeth Maria? No, no, she's Francisca. Oh, praise My daughter's name is Francisca. And then we decided, she said, what name to put for her? Then I went to Adoration Chapel. I said, Lord, you tell me the name. They're all confused what name to pick. Angel. She's saying she conceived by the power of the Holy Spirit. So give the name to Angel. Praise So God. that's why we made evangelization. So she will do evangelization. Yes. Yes, group. But see what brother said, that's perfect revelation for you. 6 months. And Yeah. what did you do there? You I was sharing. shared the word. Yeah. I Wow. was sharing. With her, I was reading the Bible also. She used to say, I was, even my son-in-law, no, he reading about the Abraham, Moses. And then she said, Praise God. Only after surgery, she is little bit slow. But she's perfect. Healthy. She's moving. Yeah. Praise Jesus. Praise Jesus. Thank you, brother, so much. Though we have That not was met. perfect. म्हणतस बाय मारिया व्हडली गोवायकी म्हणजे होय देव आपल्या उतराक विश्वासी Yes, always. पण त्या फॅमिलीक तुझ्या चोलेच्या फॅमिलीक तुझ्या गोरकाराक त्या फॅमिलीन भावार्थ वाढलो की ना Of course. Praise Praise God. Jesus. दॅट इज द बिगेस्ट मेरिकल आम्ही Yes. कितें करता आम्ही जेन्ना देवा कडेन येता सायबा म्हाका पोर्तुगेज पासपोर्ट दी म्हाका हें दी म्हाका तें दी बारीक ओकोल दी सगळें आमी विचारता एक पाटी आमकां मेळ्ळें बाय बाय काम जालें वयस मेलो पूण जेन्ना आमचो भावार्थ वाडटा आमी देवाच्या उतरान आमी चिपकून रावता वय देव उतराक विश्वासी म्हणटच आमी जेन्ना उतराक चिपकून रावता आमचो संबंद देवाशी वाडत वेता आमचो Praise संबंध Jesus. गोड जाता आनी Hallelujah. आतां आमचो संबंध गोड जाला म्हणून आमचो भावार्थ वाडला म्हणून आतां आमच्यान वचोन दुसऱ्यांक हें उतर दिवंक जाता दुसऱ्यांक आतां दुसऱ्यांचो भावार्थ वाडटा म्हणटा अरे ताचे बरोबर अशें घडलें जाल्यार तुमी कशें केलें कशे भाशेन मागणें केलें कशे भाशेन तुमकां ती मिलाक मेळली आनी जेन्ना तुमी तुमची गोवायकी दितात ती आतां तेंच कोत्तात तांचोय भावार्थ जाता देखून तुकाय फोन येयलो थंय सांगलें कोणान फोन केलो प्रे फॉर माय डॉटर वर सन आय वॉन्ट टू बी ग्रँडफादर ग्रँडमदर म्हूण तुवें सांगलें वयता ना Why, brother? पण जे अनॉयंटींग तुजेर हा तुज्या दुयेचेर हा तेंच अनॉयंटींग ताणें आतां रिलीज करून कित्याक भावार्थान जेन्ना ते पळय इतलीं वर्सां तांकां भुरगें जायल्लें पूण जेन्ना उतराची सजमणी मेळली Why? देवान कोणाकूय यूज करूंक जाता देवान एका गाडवाक पासून यूज करूंक जाता पूण अल्टिमेटली इट इज गॉड Praise God. द ग्लोरी शुड गो टू जीसस Yes, praise Jesus. he can use anybody's instrument ना तर the instrument things you know what ताणें जेन्ना जेजू गाडवाचेर बसलो आनी तो जेरुझलेम गेलो तो डोंकी सजमलो की सगलो लोक तो ताव येवं मारता ताका Praise तुम्ही God. जाणो Why, आयकोंक ना brother? Why, जेन्ना brother? Yes, जेजू yes, गाडवाचेर brother. बसलो आनी जेरुझलेम भितर सरलो लोक आतां सगळे तिचर ताळयो मारतात आनी हे घेतात खाणे घेतात आनी जेजू गाडवा वचना म्हणटा तो ते गाडवा द डॉंकी थॉट दॅट दे वर प्रेजिंग हिम तो फुल्लो Yes, तो praise लोक आलो ताजेर बसलोलो तो जेजू म्हणून आनी ते ताळयो सगल्यो जेजू घाल्ल्यो म्हणून आयज कितें घडटा जाणा जो जो देव लोकांक वापरता हें काम करपाक ते आतां सजमतात अशे सगल्यो ताळयो तांकां मेळटात म्हणून ते praise फुलतात God. ते सजमतात की तांचे पासत आतां लोक स्वर्गार वेता
सगळ्यांचे तारण जाता तांकां लागून. मेलो कोण? मेलो जेजू खुर्सार. Jesus. ताणें रोगत वारयलें. ताका मोहिमा फावो. जेजू कारगां. Jesu Jesus Karka, brother. And Praise thank you so much, brother, for you also. Brother, Thank after you. that, no, when you prayed, no, so I always pray, all the preachers, has to take the name. Then, when I was praying for Brother Vincent, I saw his family photo that his son is ahead. So this generation, this blessing of Brother Vincent will go to his son. He will start the preaching first, I think. Praise God. Amen. Praise Praise God. Praise God. Jesus. Wow, Jesus. Maria. Awesome testimony. Praise Jesus. Praise Jesus. Thank you, Jesus. आणि जेजू कोण कारगां. हा जेजू कारका. Praise Jesus. आमी जेन्ना गोवायकी दिता, देवाक मोहिमा दिता, देवान आमच्या जिवितान कितें केलां तें आमी सगळ्या सोबे माजार सांगता. देवाची टीव्ही स्वर्गात चालू आहा ह्या वेळार. ओय फकत ब्रदर. युट्यूबाचेर चालू ना, फकत झुमाचेर चालू ना. देवाची टीव्ही चालू आहा आनी तो बाप, पूत आनी आंच गोडवे थिंचोर आतां टीव्ही चालू करून ते पळयतात. कोण गोवायकी दिता, कोण ताची मोहिमा सांगता, कोण ताका वाखाणणी दिता. आनी जेन्ना देव पळयता की लोक ताका वाखाणणी दिता, ताची गोवायकी दिता, तो तांकां असो आशिर्वाद सोडटा. हांव Amen. तुमकां सांगता, Praise God. Praise the Lord. आमकां आमकां कळचें ना, पूण ह्या वेळार आमकां लॉस दिसता जाल्यार आमी मौनी जाता जाल्यार हांव मोनो जाता जाल्यार कितें बरें तें म्हज्या देवान जिवितान केलां तें सांगपाक. ताणें देव पासून मोनो जातलो जेन्ना आमी थंयसर जोडटीच्या दिसा आसतना. कित्याक ताणें जेजून सांगलां, तुमी सोबे मजार म्हजी जे हांवें केलां तुमच्या जिवितांत ती गोवायकी तुमी दिनात जाल्यार म्हाकाय तुमची लॉस दिसतली. Amen. आमच्यो Praise God. गोवायकी आमी दिवपाक गरजेच्यो. व्हेरी इम्पॉर्टंट. Praise Jesus. तें ल्हान पासून जावं. Thank you, Jesus. आमच्या जिवितान ह्या सुमारान कितें तरी बरें घडलां. आमी आयज उठल्या न्हू. Jesus. Why? One brother, अनेक एक testimony आसा. माझे बेबी ग्रँडडॉटराचे आफ्टर द सर्जरी जाल्या उपरांत घरांत तेका न्हू कॉन्स्टिपेटेड जातालें आनी इतलें रडटालें न्हू, खूब रडटालें. खूब रडटा मागीर हांव रोरींग स्पिरीट तितलें प्रॅक्टीस करूंक नासलें. वोसोन होली स्पिरीट म्हाका म्हणजे गोवाक एट वन्स येयलें. तेणी आय वॉन्ट दॅट स्पिरीट, रोरींग स्पिरीट, आय वॉन्ट. मागीर तेन्ना आमी रोरींग स्पिरिटान गेलीं न्हू ब्रदर. मागीर ते आमी डॉक्टराक मेडिसिन जालें, वॉट टू गीव हें जाता अशें. डॉक्टर म्हणटा गो एंड ब्रिंग दीस. फार्मसीन गेल्यार हिंगा म्हणटा प्रिस्क्रिप्शन हाड. म्हजें चेडूं मागीर दुसऱ्या जाग्यार गेलें आनी तें दुसऱ्या जाग्यार हाडलें तेन्ना तेणें टॉयलेट केलें आनी पू केली ना. So all see how powerful our God is, roaring in spirit. God. We didn't. इतले हांव नाका आहली. Roaring in spirit I know, and I called brother Vincent Johnson anche phone. But then brother was talking, no? Vincent also was talking, no? Roaring, groaning, praying in tongue, roaring and groaning. Then I realized, I said, James, come on, we'll go. We'll go in roaring spirit. And decide she she made it. Praise God. Then she said, God doesn't Jesus. wanted artificial medicine to her to be given. See how his powerful word is. All glory and Praise honor, God. Jesus. Love you, Abba Father. Thank you, जेजू Jesus. कारगां. All glory to God. Yes. Praise God. जेजू कारगां. जेजू कारगां. जेजू कारका. आणि कोण हा? Yes, sister. Oh, go ahead, Janina. Praise God. माझ्या ऑफिसान अराउंड केन्ना तें मंडे. सो एक मंडे एक भुरगी येयलो आनी थिंगा एश कोन्न आमगे भुरगीं शिकताय त्या जाग्यार भायल्यान एश कोन्न सोफायस आहात. ते सोफाचेर थोड्योश्यो वस्तू घायल्याय. हांव अशें भायर सरलें मगे ऑफिसांतल्यान आनी ते आमकां पॅसेज ती. सो ती भोंवता आसतना ती पॅसेजीचेर
त्याने सगळी अशें करून दिवली गायल्या, दिवली केल्याय त्याने करून हाडल्याय आनी पॅकेटी केल्या आनी थोड्यो अश्यो हावपाच्यो वस्तू करून हाडल्या, चड दिवल्यो. आनी हो भुरगो न्हू मातसो ऑटिझम भुरगो. आनी हांवें हे भुरग्याचो व्हिडिओ मातसो चोयलोलो युट्यूबाचेर. आनी तो सामको गरीब भुरगो आनी तेका आवय आहा. आनी ती तसली वस्तू कितें कोत्ता मसता आनी हो भुरगो भोंवता हिंकूं. सो तो त्या जाग्याचेर येयलो युनिवर्सिटीच्या आनी थिंग त्या जाग्यार तें गायलें. आनी तो आतां कोणाक वळखना न्ही म्हणटोर आमगे ते सायडीन एक मिटींग आसलोली आनी जेवण आसलोलें. सो ते भुरग्यान विचारलें, तूं जेवलो म्हणलें. ना म्हणो लागलो. बरें यो म्हणलें जेवपा, हांव तुका जेवण दितां. सो थिंग आमगे म्हणलें एक मिटींग आहा, ती मिटींग जातरी तें जेवण आहा, तें जेवण म्हणलें तूं जेव. आदू खंय म्हणो लागलो. ऑटिझम भुरगो न्हू तो मातशें तेंचो आवाज मातसो मोठो आसता. सो यो म्हणलें हांव तुका वॉशरुमा व्हरतां. मागीर डायरेक्ट तेका बरें पयस पडटा तें वॉशरुमार तेका वयलो हांवें. आनी मागीर येयलें आनी मागीर तेका जेवण हें म्हणलें बशी दिली तेज्या हातीन आनी म्हणलें आतां तूं जेव. आनी म्हणलें सुसेगाद जेव, ह्यो म्हणलें तुजी वस्तू सगल्यो होपतल्यो भिनाका म्हणलें तूं. आनी जेवता जेवता तें कोण पासा जाता तितल्याकूय सांग हें घे अशें करून म्हणटा तो भुरगो. हांवें म्हणलें कोणाक घे बीन म्हणनाका, तुगे म्हणलें वस्तू होपल्यो भिनाका म्हणलें तूं सुसेगाद पयलीं जेव आनी मागीर जेयले उपरांत म्हणलें तुगे काबार जाता सगळें. त्यो दिवले हाडल्याय त्यो. तें दिवाळे करून हाडल्याय त्यो पॅकेटी अश्यो बरी नीव केल्या अशें करून मातयेचे आनी तेंका पेंट वर्क केला. आनी 200 रुपीजान एक पॅकेट विकता तो. जावं म्हणटा मागीर तेगे त्यो होपल्यो. भरपूर सगल्यो होपल्यो आनी म्हाका म्हणटा तूं यो आपणा बाराबर. आनी बरें चल हांव येता म्हणलें तुजे बाराबर. आनी काडलें आनी हांव तेजे बारा गेलें आनी सगळीं टिचरांनी कोण घेवपा आहा तितले हिंदू टिचरांनी त्यो घेयल्यो. आतां हो भुरगो पयलेच फावटी त्या जाग्याचेर आमगे युनिवर्सिटी येदी व्हडलें तें कोणेक शिकलो मनशा पासून तें वाटी त्यो कळनाय. सो म्हाका म्हणो लागलो आतां तूं जाणा वोसोंक ना म्हणो, तूं यो म्हणो लागलो आपणा पावोवपाक. बरें येता म्हणलें. आनी आमी चलोंक लागलीं. चलता चलता हांवें तेका सांगलें तुजें नांव कितें? सिद्धार्थ म्हणो लागलो. हांवें म्हणलें सिद्धार्थ तूं जाणा म्हणलें तुजी वस्तू कोणें होपयली त्यो रोखड्यो? तुवें म्हणो लागलो. म्हणलें हांवें न्हू. तें म्हणलें जेजून होपयल्यो तुगे सगळी म्हणलें त्यो वस्तू तुगेल्यो रोखड्योच. एक सांग म्हणो लागलो म्हाका. जेजू कोण म्हणो लागलो. जेजू कित्याक मारलो? हांवें मागीर तेका थोडीशी जेजूची खबर सांगली. म्हाजेर मातशें बेसांव घालूं म्हणो लागलो. आनी हांवें मागीर थोडी वोगोत तेका जेजू खबर सांगली. चलत चलत रावलीं आनी हें म्हणलें तुगे सगळीं जेजून होपयलां हांवें वस्तू. थँक्यू जिजस म्हणून. थँक्यू जिजस म्हणो लागलो. आनी हय. आनी जेजूची वस्तू सांगता म्हणलें सदांच जेजू उलो मार, जेजूचें नांव घे म्हणलें. जेजू थँक्यू जिजस म्हणलें तुगे आतां हें सगळीं कोणें होपयलां जेजून होपयलां. तेका हांवें थोडेशें एक 2-3 मिनटां वाटेन चलोन वयता आसतना तेका हांवें जेजू खबर सांगली. आनी तो कितलो हुशाल जालो. आपूण म्हणो लागलें ल्हान आसतना म्हणो लागलो चर्चीन वयतालो म्हणो लागलो. ल्हान आसतना आपूण वयतालो म्हणो लागलो. हांव पयलो म्हणटा जेजू कित्याकूच मारलो असो करून म्हाका क्वेशन कोत्ता. तेका सांगलें प्रेज जिजस. आनी मागीर तें चलता सारकें तेका हांवें बस स्टँडाचेर पावयलो. आतां म्हणलें तूं क्रॉस जा आनी सारकें म्हणलें बस घे आनी वच म्हूण सांगलें. प्रेज जिजस. आनी पळय त्या जाग्याचेर तो पावलो खरो आनी आपणा म्हणो लागलो हांव नकळो तेका जेजून तेजे मोतीन घालें. इंग्लीश डिपार्टमेंटान वयता म्हणो लागलो आपूण. इंग्लीश डिपार्टमेंटान. आनी त्या जाग्याचेर तो केन्ना पावना, केन्ना त्या जाग्याचेर येवना. आनी थिंगा येवचो आनी हांव तेका मेळचें आनी जेजून तेगे सगलें काम कोरचें. प्रेज जिजस. Praise Jesus, praise Lord. जेजू कारगांव, जेजू कारगांव. ती तुवें घालें ताजे भितर जेजू कारगांव. Praise Praise Jesus. God. Praise God. God. आणि कोण आहा? Thank you, Jonina. Praise Jesus. सारकां जेजू. Praise God. Yes. All right, brother, start करूया.
I was Start. trying to म्हाका दिसता शेअर करपा जात म्हूण I think it just worked. Yeah? Praise God. बरें बरें प्रेज Yeah, गॉड प्रेज तुका दोन पार्ट करपा पडटो न्ही, so I was just trying to work it. ओके ओके बाय जोनिना तुवें आतां जी गोवायकी दिल्या आहे जाणं Yes, brother. तुवें त्या चेड्याक सिद्धार्थाक सांगलें जेजून खोपयलां आनी तेन्ना ताणें प्रश्न विचारलो तो कोहो मेलो म्हणजे ताणें खिंचोत तरी आयकल्लें Oi. जेजू मेलो म्हणून खुर्सार पूण तुका आतां चान्स मेळ्ळो ताका ती सोजमणी दिवपाक Yes, brother. आनी आनी जाणें हांव हांव कित्याक सांगूंक सोदतां कित्याक खूब पाटी आमकां असो एक चान्स मेवता म्हणजे एक चान्स मेवता कोणाक जेजूची खबर सांगपाक आनी त्या वेळार आमी तांचो नंबर घेवपाक एकदम गरजेचो Praise तांचो नंबर घेवपाक कित्याक जाणें जो एनकावंटर जालो Oi. जी सोजमणी दिली तें बी घातलें पूण तेजे उपरांत तें बी जें घातलां आतां ताजेर उदक घालून तांकां शिंपोवन ताका तें मातशें वाळोवंक गरजेचें आयकोताय Yes. Hmm. Yes. तांचो नंबर घेवन तांकां रिफ्लेक्शन धाडपाचें तांचे बरोबर कॉन्टेक्ट दवरपाचो कित्याक जेजून ताका एक पाटी काम केलें जाल्यार तो आतां ताका ती सोजमणी जाय तें उतर मेळना ताका आनी सिद्धार्थाक जेजू मेळत जाल्यार Praise तूं न्हू God. पळय सिद्धार्थ आनी ताची आख्खी फामील पासून कितल्यो फामिली Yes. जेजू Praise देवाच्या राज्यान भितर सरपाक शकतात Amen. Amen. Praise God. ताचें खोपलें बरें आहा पूण आमी Yes. फुडें पळोवंक जाय पवित्र आत्मा कितें सांगता तें आनी पवित्र आत्मा ताचो नंबर Praise घेवन God. ताका रिफ्लेक्शन धाडूंक शकता आमी ताका कितें कोटेशन धाडूंक शकता आमी ताचे बरोबर कॉन्टेक्ट दवरूंक शकता आमी ताका एक फोन मारल्यार बाबा सिद्धार्थ कोहाय रे कोहें चलता तुजें आनी तो मागीर म्हणटालो आयज कांय खपोंक ना कितें तरी त्रास आहा कितें तरी तकली फोडटा कितें तरी जालां Praise आतां God. तुका उतर दिवंक जाता ताका ती Praise सोजमणी God. दिवंक जाता आनी जेन्ना एक दोन तीन पाटी ताका आतां तें उतर मेळटा आनी त्या उतरा वरवीं ताका ती पिकोणी मेळटा ताजें शिकोलें खोपता ताका तो आतां अजाबा आनी मिलाग्री पळयता आतां तें बी फकत भितर वचोन तें शिंपलां आतां तें आतां Amen. वाडत वयता आनी तूं Praise नको God. केन्ना ह्या मनशाचें तारण जाता Praise God. तारण जाता Amen. कित्याक आमी फकत लोकांक जेजू दिना उतर दिना फकत ताका तेचे खोपपाक वा ताका एक बायल मेळपाक वा ताका आपली मिलाग मेळोवपाक ताका पुर्तुगीज पासपोर्ट मेळोवपाक आमी तांकां उतर दिता ताचें तारण जावपाक टू बी सेव्ड हें आमी चिंतूंक जाय कित्याक Praise खूब God. पाटी असलो चान्स आमकां मेळत जाल्यार आमी तो सोडपाचो न्हय Yes. आमी तो चान्स सोडपाचो न्हय आयकतात तुमी Praise God. Wait. Yes, brother. एक पाटी हो चान्स मेळलो हो चान्स आमी केन्नाच सोडपाचो न्हय आतां आतां तुजो कॉन्टेक्ट जालो Yes. कॉन्टेक्ट नंबर घेवपाचो ताका कितें व्हॉट्सॅपाचेर सुद्दां मल्टीमिडिया सोशल मिडिया व्हॉट्सॅप फेसबूक युट्यूबाचेर कितें लिंक धाडलें केन्ना ताका कितें प्रॉब्लम तो म्हणटलो आरे बाय तिणें खोपयल्लें म्हाजी कितें Mhm. दूख Praise स्थिती God. गेली Way, आतां brother. चिंतलो ताका त्रास जालो तो कोणाक आपयतलो जॉनीनाक आपयतलो आनी जॉनीना ताका कितें दितलें देवाचें उतर Tor, yes. Praise जेजू God. कारगा Jesu जेजू karga. कारगा जेजू कारगा Praise God. जेजू कारगा म्हणटच म्हज्या भयणीनो हांव नको म्हज्या हांगा ह्या क्लासीन भाव आहा जाल्यार पूण म्हज्यो सगल्यो भयणी आहात Praise Jesus. आनी हांव देवाक तुमच्या पासत देवाक आर्गां दितां तुमी खूब जाणां बुधवाराच्या बुधवारा येतात देवाचें उतर आयकोपाक गोवायकी दितात आयकोतात देवाचें उतर आनी हांव देवाक तुमच्या पासत आर्गां दितां म्हणटच हांव तुमकां कालचे फावटी म्हाका दिसता ताचे पयलीं हांव तुमकां सांगतालो की आमी निमाण्या काळार आसा पळय की ना Way, brother. आनी निमाण्या काळार आमी उजान आसपाक गरजेचें वी नीड टू बी ऑन फायर Fire. सारकें
Yes. म्हणटोच आमी उज्यान आसाव जाल्यार हाचो फायदो आमकां कितें? जेन्ना कोण उज्यान भरलेलो आसा कितें जातलें? आतां समजा आमी 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 खोलयो कोत्ता म्हणटा न्ही, अरे खोलयो केल्या रे मातश्यो, जी झाडाची खोलयो Yeah, पडटात yeah, आनी yeah, yeah. मागीर Right. आमी सारून घेतात, Kole, ते खोलयो सगल्यो कुत्तात kole. मागीर ताका उजो घालता, वय की ना? Yes. Hoy. आतां ह्या थोड्या म्हयन्यांनी ऑक्टोबरान नोव्हेंबरान डिसेंबर जाता म्हणसर तेंचे तण आतां पावसान वाडलें तें सुकतेलें आनी मागीर लोक ताका Hoy. उजो घालतलो, कित्याक आतां नातालांची परब येता, मागीर चुनो मारपाचो हें करपाचें आमी उजो घालतले. Hoy. तेच भाशेन आमी ह्या उज्यान आसपाक गरजेचें. सारकें? Yes. आमी उज्यान म्हणून हो उजो कितें करता? उजो कितें करता? आमी जेन्ना खोलयो कोत्ता आनी La, तुका उजो घालता आमी सगळे न्हिद, कितें जाता उज्यान? लासोन वयता आनी सगळें साफ जावपा पावता. सगळें साफ जाता, नितळ जाता, होय. सगळें बरें दिसता. मातशें कांय हय. दिसता पण थोड्या दिसांनी चलोन 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 सगळें नीट दिसता. सारकें? Hmm. Yes. थंयसर चलपाक सोरोप ना, कांय ना, आमच्यान सुसेगाद चलोंक जाता. तेच भाशेन जेन्ना आमी उज्यान आसाव तेन्ना आमचे भितर कितें आसत, कितें पातक आसत, हा. कसली सैतानाची ताळणी येत, सगळी त्या उज्यान पवित्र आत्म्याच्या उज्यान लासन वेता आनी आमच्यान एक पवित्र जिवीत जिवंक जाता. Jesus. Amen. Praise आमी God. आमी आमी शिकल्या पयलीची तेसलोनिकरांक 5:5-23 म्हणटा की आमी आमच्या आत्म्यान, मनान आनी आनी कुडीन. कुडीन चुके विरीत आमी जिवंक गरजेचें. कित्याक आमी वाट पळोवन आसाव जेजूची. वाचुया. पयलीची तेसलोनिकरांक 5:5-23. 23. Okay. दिसती पडटा न्ही? वय बरी दिसती पडटा, सामकें एक्सपांड जालां सामकें. Okay. Praise God. जेजू कारगा. जेजू कारका. शांती दिता तो देव तुमकां सोपुनायेन पवित्र करूं. आनी जेजू क्रिस्त आमचो सोमी येतलो त्या दिसा तुमचो आत्मो, जीव आनी कूड तो चुकी विरेत सांबाळूं. जेजू कारगा. जेजू कारका. म्हणटोच तो आमचो आत्मो, जीव आनी कूड चुके विरेत सांबाळूं. कित्याक सोमी येतलो त्या दिसाक आमच्यान ताका आमंत्रण दिवंक जाता. तो आमची वाट पळोवन आसा. पळयात म्हज्या भयणीनो, जेन्ना जेजू एका बाळकाच्या रुपान 2000 वर्सां पयलो येयल्लो तेन्ना तो येयल्लो आख्ख्या मनशा कुळाचो, आख्ख्या संवसाराचो सर्वंडार कहो. He होय. came as savior of the whole world. पूण ह्या निमाण्या काळार जेन्ना तो परतून येतलो तो सर्वंडार कहो येवचो ना. तो आख्ख्या संवसाराक येवचो ना. तो फकत येतलो जो कोण आपल्या आत्म्यान, जिवान, तुमच्या मनान आनी कुडीन चुके विरेत सांबाळून दवरला आपलो आत्मो, जीव आनी कूड, तांकांच तो मेळपाक येतलो. बाकीचे सगळ्यांचे उज्यान निसंटोन जातले. Praise God. Praise God. आयकतात म्हज्या भावने हांव कितें सांगता तें? होय, हांव तुमकां काणयो सांगिना. कोण आयकता तो मातशें कान दिवन आयकात. ह्या निमाण्या काळार खूब लोक म्हणटा जेजू येतलो. आतां समजा कोण समजा पाप साहेब हो मिनिस्टर तुज्या घरांत तो सांगता येता म्हणून, तुवें म्हणटा येता येवनी पाप साहेब म्हज्या घरा येता, सगळो आख्खो संवसार सोडून म्हज्या घरा येता. वय ताणें चिंतलां तुज्या घरा येवपाक. Praise God. Thank you, मोदीन Jesus. चिंतलां तुज्या घरा येवपाक. चीफ मिनिस्टरान चिंतलां तुज्या घरा येवपाक. आतां इतले व्हडले मनीस सोडा, पादवीकारान चिंतलां तुज्या घरा येवपाक. तुका सांगलां, फोन केला, तुका टायम दिला तुज्या घरा येवपाक. तुमी जाणो तो येतलो म्हणून.
तुम्ही म्हणटल्यात योनी 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 कितें तरी तयारी कोत्तेल्यात की ना तुम्ही व्हडली brother. तयारी करून फुडें सोदतली. सारकें बरें साफ कोत्तेल्यात बरें टेबल घालतेल्यात बरें जेवण रांदतेल्यात कितें स्नॅक हाडटेल्यात बरे भाशेन तुमच्या फॅमिलीच्या लोकांक आपयतल्यात कित्याक पादविकार येता सगळीं कामाक वयता जाल्यार मातशी बेगी येतल्यात लीव घेतल्यात हो फकत पादविकार पूण जेजू राजाचो राजा तो येता जाल्यार आमची तयारी कशी आसूंक जाय आत्म्याची कुडीची आत्म्याची मनाची म्हणजे मनाची आणि जिवाची कुडीची. आणि कुडीची हय. कुडीची कित्याक जो कोण चुके विरीत आपल्या आत्म्यान मनान आणि कुडीन चुके विरीत सांबाळून रावता जेजू तांचे बरोबर ह्या संवसारान तांचे बरोबर 1000 वर्सां जियेतलो Praise God. हालेलुया. म्हणजे त्या Praise लोकांक the Lord. मरण येवचें ना हालेलुया. All glory. Hallelujah. ऐकता तुमच्या भयणीनो होय brother. प्रकाशनी म्हणजे कितें Revelation. रेव्हलेशन 21 वर्स 6 or वर्स 8 वाचूया 21. प्रकाशनी विस्वोर 21 वोड 8 हांव नाका Okay, 500. Okay. आणि ताणें म्हाका म्हणलें जालें हांव आल्फा आनी ओमेगा म्हणजे ओरोंग आनी शेवट जिविताचें उदक व्हांवता ते जोरींतलें ताणेल्ल्यांक हांव फुकट पिवंक दितलो जोईत वतल्यांक म्हजे कडसून हें दायज मेळटलें आनी हांव तांचो देव जातलों आनी ती जातलीं म्हजे पूत आनी म्हज्यो धुवो पूण जी कोण साक्षी दिवंक भिरांतीन फाटीं सोरल्यांत वो भावार्थाक विस्वाशी रावलीं नात जी कोण नश्ट करून बोश्टोतात वो खून कोत्तात जी कोण पजोडपणान लोडटात वो गाडीपोन चलयतात जी कोण मुर्ती पुतल्यांक भोसतात वो दुसऱ्यांक फसोवंक भोंवतात ह्या सोगल्यांचें दायज गोड होकान जोळटो उज्या खोंड हें तें दुसरें मरण जेजू कारगां जेजू कारगां म्हणजे कितें सगळ्यांचें दायज गोड कितें? होकान जोळटे ओ ओके म्हणटोच कोणाचेर दुसरें मरण जातलें जी कोण अशे भाशेन जियेतलीं ती सारकें येस येस आनी आमी आमच्या आत्म्यान मनांत आनी कुडीन जी चुके विरीत सांबाळून रावतलीं आमचें दुसरें मरण जातलें ना. आमचें दुसरें मरण जावचें ना म्हणजे आमचें फकत एक मरण जातलें तें एक मरण केन्ना जातलें प्रेज गॉड तुमी समजलें कितें म्हणटा तें पळयात कितें म्हणटा तें ह्या सगल्यांचें दायज गोणकोण जोळटा उज्यान कोण हें तें दुसरें मरण सारकें वय. म्हणजे सगल्यांचें एक मरण जावंक जाय सारकें वय प्रेज ब्रदर. गॉड म्हणटोच सगल्यांचें पयलें मरण केन्ना जाता बॉर्न अगेन जात तेन्ना व्हेरी गुड म्हणटच जो कोण बातिजमा वरवीं पवित्र आत्म्याच्या बातिजमान तो जेजू बरोबर तो त्या कुडीन वेता त्या टुमान वेता तो मोडटा जेजू बरोबर आनी तो आतां भायर सोदता ताजें आतां तें पयलें मरण जाता आनी जो कोण नोजोवन घेता ताजें दुसरें मरण जायना जायना. प्रेज गॉड तुम्ही म्हणटल्यात ब्रादर कितलो लोक
जो जेजूक वोखोतलो तो मरोन गेलो तांकां पुल्ले आमी तांचें कितें म्हणजे ते मरण जालें तांचें ना. The born बरें, again. ऐकात मातशी सोजमणी घेवया. जेन्ना आमी जी कोण जेजूचेर बावट दवरता सोत मानतात बातिजमा वरवीं आमचे 9 जोन जाले तेन्ना आमचें पयलें मरण जालें म्हणजे आमकां आतां दुसरें मरण ना सारकें सारकें, येस. म्हणून जेन्ना तो लोक मोत्ता आनी तांकां काशावन घालता जी कोण जेजूचेर ती 9 जोन घेतला ती मोत्ता आनी तांकां काशावन घातल्यान तेन्ना ती मरोंक ना आतां एक मरण जालें जेन्ना ती 9 जोन जाली पूण आतां ती जेन्ना ती मेलीन कुडीन मेलीन आनी तांकां काशावन घालीन मागीर तांकां पुल्लीन आनी सगल्या लोकांनी म्हणलें कोणवाल्या देवा काकूत ताजी कोण आनी मदल्यान आनी कोण थंयसर आनी मागीर थंयसर रोडटा पडटा नाटकां करता आनी बाबा रे मेलो रे बाबा रे हें सगळें जाता की ना Praise Jesus. जाता की ना हांव वय विचारता ब्रदर. तुमकां Wait, म्हणजे brother. हे मरण कितें आसा कित्याक देवाचें उतर म्हणटा हें तें दुसरें मरण हें दुसरें मरण कोणाक हें दुसरें मरण कोणाचें जाता म्हज्या भयणीनो आमचें दुसरें मरण जावचें ना वय की ना वय ब्रदर. म्हणजे जेन्ना लोक मोत्तात तांचें मरण जालां वय. वय ना जावंक ना. प्रेज गॉड. बरें कोण म्हाका जबाब दिवंक शकता म्हाका जबाब दियात पळय आमी आतांच वाचलां की बरें जी कोण जेजूक वळखना आजून पासून तांचो 9 जोल जावंक ना ती मेलेली आहात वय. Wait. म्हणजे तांचें मरण जालें म्हणजे ती जल्माक पासून ह्या संवसारान मेलेली येयल्यान आनी तेजे उपरांत ती जेजूक मानूंक ना म्हणून तांचें दुसरें मरण जातलें जेन्ना त्या उज्यान ती आमी ती लासतेली सासणाच्या सासणां सारकें येस. पूण आमी जी जेजूक वळखतात आमचो 9 जोन जाला तो आमचें मरण जालें पयलें मरण जालें सारकें येस. प्रेज गॉड. हांव विचारता तुमकां जो लोक जेजूक मेळटा 9 जोन घेता बॉर्न अगेन जाता जेन्ना ती मोत्तात कुडीन आतां ती मरोंक ना कित्याक ह्या लोकांचो दुसरें मरण जावचें ना देवाचें उतर आमच्या फुडें सांगता हांचें जो कोण 9 जोन घेता तांचें दुसरें मरण जावचें ना सारकें Wait, येस. brother. मातशें कान दिवन आयकात कित्याक हांव तुमकां आतां कितें सुजमणी दिवंक सोदतां जेन्ना कोण मोत्ता तो जेजूक वळखना आमी जाणो की ताजें दुसरें मरण जातलें सारकें वय. ओके इंग्लिशीन सांगता ऑल दोज हू did not die in Christ will experience the second death हे आमी वाचलां आतांच वाचलां प्रकाशनी 22:21 वोड 6 ते 8 पर्यंत वाचलां आमी वय की ना वय ब्रदर. हांव तुमकां एक प्रश्न विचारूंक सोदतां जेन्ना कोण जेजूक वळखोन 9 जोन घेवन आतां मोत्ता ताका काशावन घालता तें मरण ओ तें मरण न्हय तें कुडीचें मरण. ओके मातशें आमकां फुडें सांग जनिना बरें तें कुडीचें मरण म्हणटच आमचो spirit वयता न्हू पास जाता न्हू. आत्मा जोड्डे वयता. जोयत वतल्यांक म्हजे कडसून हें दायज मेळटलें हांव तांचो देव आनी ती जातली म्हजी पूत आनी धुवो. Yes. बरें आमी जुवाचो 11वो विसवोर वाचूया पुनर्जीवन पॉण जिवितामुच लाजरस. जिवाचो 11. होय जेजू मार्ता कडेन उलयतालो ओके. With तेन्ना तो म्हणटा न्हू it was not
with very nice पुनर्जीवन fact. कोण आनी जिवीत हांवूच म्हणटा जेजू. होय. तो मेलोय जाल्यार जिवो उरतलो. खंयची वड ब्रदर? इकरावी फो- म्हाका 25वी वड वाच. 25? 25 आणि 26. ओके. I am the resurrection and the life. जेजून तिका प्रतिपाल केलो. पुनर्जीवन सारकें. कोण आणि जिवीत हांवूच. जी कोण म्हजेर बावार दवरता Understand. ती मेली जाल्यारूय जिवी आसतली. आणि जी कोण जिवी आसात आणि म्हजेर बावार दवरतात ती सासनात मरची नात. ओ बावार्थ आसा मो तुका जेजू कारगां. जुकार का. म्हणटकीर जेजू कितें म्हणटा? पुनर्जीवनपण आणि जिवीत हांवूच म्हणटा. जी कोण मुजेर बावार दवरतात, जी कोण एक नोई रोचना जाल्यार नो जोन घेतला, ती मेली जाल्यार, ऐकात, ती मेली जाल्यार जिवी आसतली. जिवीं आसतली. म्हणजे कितें? बाय जोनिनान तुवें आतां म्हाका कितें म्हणलें? ती फकत मेलीन आपल्या Pudding. Pudding. Spiritual. कुडीन. Physical. ती आपल्या कुडीन फकत मेली, वय की ना? होय. आतां मातशें आमी बायबल स्टडी मातसो इंटरेस्टिंग करुया. प्रेज गॉड. Praise Jesus. Praise पहिली God. चीट कोरिंथकारांक 15 वड 50. पयली कोरिंथकोर 1 Corinthians 15 chapter 15 15 and verse 50. Okay, that is on the ओके. Jesus बाबा death. भयणानो, हांव सांगूंक सोदतां तें आमच्या मासा रोगताक देवाच्या राजाचें दायज घेवंक तांक ना. विनाशी स्वयंपाक अविनाशीपण मेळूंक शक्ती ना. जेजू कारगां. जेजू कारका. प्रेज गॉड. देवाचें उतर कितें म्हणटा? तो म्हणटा, भाव भयणीनो, हांव सांगूंक सोदतां तें हें, आमच्या मासा रोगताक देवाच्या राजान दायज घेवंक तांक ना. तांकना. म्हणजे ही कूड जी आसा, ही जी कूड आसा, ही कूड देवाच्या राजान भितर, ह्यात कुडीक देवाच्या राजान भितर सरपाक जायना. कित्याक ही कूड फकत जाय आमकां ह्या संवसारान जियोवपाक. प्रेज गॉड. देवाच्या राजान भितर सरपाक आमी मासा रोगतान देवाच्या राजान भितर सरोंक शकना. आयकतात तुमी म्हज्या भाव भयणीनो? म्हणटच आतां जेन्ना जेजू म्हणटा, जी कोण मेलेली जाल्यार ती जिवी आसतली. म्हणजे कितें? आमी आमचे कुडीन मरत, पूण आमचो आत्मो आनी आमचें मन केन्नाच सासणाच्या सासणाक मरचें ना. Amen. Praise Jesus. आतां हांव एक तुमकां प्रश्न विचारूंक सोदतां. सत्रायन आयकात. जो कोणाक ही सजमणी मेळटा, खंयची सजमणी? की कूड आमच्या मरोंक शकता, कोणान म्हाका मारूंक शकता, कोणाक म्हाका त्रास दिवंक शकता, कोणाक म्हाका जिवेशी मारूंक शकता. कित्याक ही कूड हांव हांगा सोडटलो, पूण म्हजें मन आनी म्हजें आत्मो सासणाच्या सासणाक देवाच्या राजान भितर सरतलो. ज्या दिसा हांव जेजूक म्हजो सोमी दिवन सोरवंडार हांव एक नवी रचना जाता. Praise God. प्रेज गॉड. म्हणटोच आमकां मरपाक भिरांत आहा? हांव विचारता तुमकां. आमी जेजूचे साक्षी जावंक जाय. आमी देवाक आर्गां दिवंक जाय. ना बाबा नाका, कोण म्हाका त्रास दितलो, आमी जेजूची खबर नाका सांग, म्हाका बोंडखणीन घालतलो, म्हाका कितें त्रास कोत्तलो, म्हाका मारीत, म्हाका पुलिशेन घालीत. असल्यो वस्तू आमच्यान चिंतोंक जाता? No. ना ना brother. विचारता म्हज्या भावा भयणीनो, आमच्यान असल्यो वस्तू चिंतोंक जाता? खरेपणी आमी एक नवी रचना जाल्यार, पवित्र आत्मो आमच्या सांगाता आसा जाल्यार, आनी आमी खरेपणी एक नवी रचना जाल्यार
आमकां कोणाचीच भिरांत ना. आमी नेटान फोर्सान खंयसरूय आसूं आमी साक्षी जातले हांव देवाची खबर जेजूची खबर आमी सगल्यांक सांगतले हांव. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. God. जाणे आमी कित्याक भियेता? लोक आमकां कितें कितें म्हणटलो? म्हणटलो येस लोक म्हाका थंयचो म्हणटा तूं ताका क्रिस्तांव कोत्ता रे, म्हाका त्या दुमाळो हाडटलो, म्हाका म्हणटलो तूं कन्वर्शन कोत्ताय, हें कोत्ताय. पूण तुका पवित्र आत्म्यान सांगला ताका बरी खबर दिवपाक आनी तुवें ताका बरी खबर दिली आनी त्या बरी खबरे वरवीं ताजें तारण जालें आनी ती देवाच्या राज्यान भितर सरलीं जाल्यार तुवें देवाचें काम केलें की ना? होय ब्रदर Jesus. गॉड Praise God. खूब देशांनी Understood? हांव जाणो की ऑस्ट्रेलिया ज्या जाग्यार बाय मारिया आहा हॉस्पिटलान आहा तो लोक म्हणटलो तूं आमकां जेजूची खबर सांगी नाका. तुजो देव तुजो जेजू दवर, तूं होय नर्स दी, तूं म्हाका इंजेक्शन दी, म्हाका पिल्लां दी, म्हाका बँडेज घाल, ओग्गी राव आनी चड खबर म्हाका सांगी नाका. म्हाका तुजो जेजू नाका आनी देवूय नाका. म्हाका फकत इंजेक्शन दी. प्रेज गॉड Praise Jesus. पण आमकां लॉस हा ना लॉस ना. कोणी आमकां सांगीत जाल्यार उलय नाका बरें तुजे कडेन उलयना दुसरो येयलो जाल्यार ताका आमी सोडची ना. तोय सांगीत जाल्यार बंद कर ताका सोडून दुसऱ्यांक पाठय पूण आमी बंद करची ना. प्रेज गॉड Praise God. हालेलुया. हालेलुया थँक यू तुझ्या भाव भयणीनो ज्या दिसा आमी जेजूची बरी खबर आयकता ज्या दिसा आमी जेजून आमचे पासून कितें केलें तेंचे भाशेन आमची बाय जोनिना म्हणटाली सिद्धार्थ तिका विचारता जेजू कसो मेलो कित्याक कुर्सार मेलो कितें जालें तो म्हाका दिसता तो फकत कोणें ताका नातालांक आपयल्लें आनी ताका नेवऱ्यो आनी कालकालांनी आनी बिबीक आनी दोदोल दिल्लें. पूण जेजू जल्मलो म्हणून तो आतां जाणो पूण जेजू मेलो आनी इस्टर एग आनी गुड फ्रायडे कित्याक मेलो ती खबर नासली. म्हणटच ताका कोणें सांगलें बाय जोनिनान सांगलें आनी आतां तें बी घाल्या उपरांत आमी नको पवित्र आत्म्यान त्या सिद्धार्थाच्या जिवितान कितें केलें तें. Praise God. प्रेज गॉड म्हणटूच म्हज्या भाव भयणीनो आमी जेन्ना आमचें पयलें मरण जाता आमचें दुसरें मरण जावचें ना. आनी आमी कुडीन मरतूय जाल्यार ताका मरण म्हणिनात कित्याक जेजू म्हणटा मांसा रोगताक ताज्या राज्यान भितर सरपाक जायना. हें 50वी वड. म्हणटच ही कूड पूण जेजू आमकां ह्या निमाण्या काळार कितें सांगता तो म्हणटा तुजी कूड पासून मरची ना. हांव तुका ह्या संवसारान येतलो मेळपाक 1000 वर्सां तुज्या आत्म्यान मनान आनी तुजे कुडीन हांव तुजे बरें जियेतलो आनी शेकी जेन्ना जोडटीचो दीस जातलो 1000 वर्सां जाल्या उपरांत तेन्ना तुजी ही कूड तूं सोडटलोय आनी आतां जेजू जी आतां पयलीं मेल्यान जी आतां न्हिदल्यान आमी म्हणटा दे आर स्लिपींग इन क्रायस्ट कित्याक ह्या वेळार कोण स्वर्गार ना. ह्या वेळार फकत जेजू बाप आनी आंज बोडवे स्वर्गा राज्यान आसात. बाकीचो सगलो लोक स्वर्गा राज्यान आसात बट दे आर इन द सेकंड हेवन्स नॉट इन द फर्स्ट हेवन्स. आनी इन द सेकंड हेवन म्हणजे इन द गार्डन ऑफ ईडन. म्हणटच ती सगळीं त्या जाग्यार आहात पूण जोडटेच्या दिसा जोडटेचो दीस आजून वेळ आहा. 1000 वर्सां जावंक जाय ह्या संवसारान जेजू येवपाक. तो येतलो आनी ही विल बी ओनली विथ द रेमनंट्स जी आपल्या आत्म्यान जिवान आनी कुडीन चुके वेरें जियेल्यान तांकां मेळपाक तो आतां ह्या संवसारान 1000 वर्सां रावंक येतलो. हालेलुया हांव तुमकां स्क्रिप्चर दाखयता नातर तुमी म्हणटले तूं आतां कितें काणयो सांगताय आमकां. आयकतात तुमी? होय ब्रदर जेजू एक करोस 1,000. थंयसर बरयलां
थंयसर बरयलां बरें रेवलेशन चॅप्टर प्रकाशनी 20 प्रकाशनी 20 Thousands years. बरें प्रकाशनी 20 वोड 4 आणि 5 वाचूया उपरांत हांवें सोदरो पडलेल्यो आनी जे कोण तांचेर बसलेले तांकां देवान जोडटी करची पदवी दिली तशेंच जेजूक साक्षी दिल्ले खातीर आनी देवाचें उतर परगटलां म्हणून जाचे शीस कापलेले तांकां हांवें देखलें तांणी सावजाक आनी ताचे मुर्तीक बसूंक नासली आनी सावजाचो शिक्को आपल्या कपोलार वो आपल्या हातार घेवंक नासलो ती सगळीं नव्यान जिवी जालीं आनी 1000 वर्सां भर तांणी क्रिस्ता बरोबर राजवटकी चलयली हालेलुया Wow. म्हणटोच म्हज्या भयणीनो आजून पासून लोक स्वर्गार पावंक ना जेजू बरोबर 1000 वर्सां राजवटकी चलयली खिंचोर ह्या संवसारान ओतम्यान मोनान आनी कुडीन कुडीन ती एक पयलींची तेसलोनिकरांक 20 वोड 5 वोड 23 म्हणटा चुकेविरी तांणी सांबाळली ती आपल्या ओतम्यान मोनान आनी कुडीन ती मरोंक ना पूण जेजू बरोबर 1000 वर्सां ह्या संवसारान जियेलीं हालेलुया Hallelujah. Hallelujah. Jesus. म्हणटच म्हज्या भयणीनो आमकां ह्या काळार मरण येवचें ना आमी देवाच्या उतरान चिपकून रावत जाल्यार एक पवित्र एक बागयोन जिवीत जियेत जाल्यार आनी बागयोन जिवीत फकत इगोर्चेक वचोन आनी चड मागणी करून न्हय जी देवाचें उतर सांबाळटात आनी देवाच्या उतरा प्रमाणे चलतात फोटी मारिनात आपणाचें चिंतिना देवाचें राज फुडें सरपाक वावुरतात सगळ्यांक बरी खबर सांगतात साक्षी जातात तांकां आपल्या जिवाची भिरांत ना ती आपले शीस कातरूच म्हणून ती भिरांत रावनात कित्याक जाणून ती तांचें दुसरें मरण जावचें ना कूड मेली जाल्यार ती जाणो की जेजू पोत्तून येवपाचो आनी ताका पुनर्जीवन करून तांचे बरोबर 1000 वर्सां तांचे बरोबर ह्या संवसारान जियेतलो म्हणून ती आतां वाट पळोवन आसात हालेलुया Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. हांवें Thank you. हांवें तुमकां Praise ह्या you, praise भयणीक you. सांगलेलें की हांव Hallelujah. सांगतलो आमी मोरचिनात म्हणून आमी 1000 वर्सां रावतलीं म्हणून हांव म्हणटालो पूण कोणाक हांवें स्क्रिप्चर दिवंक नासलो कित्याक हांवें वाचलो पूण आतां वेळ पावला तुमकां देवाचें उतर दाखोवपाक खंयच्या जाग्यार आमी आतां मोरचिनात म्हणून पूण पळयात तुमच्या भयणीनो Praise God. पळयात म्हज्या भयणीनो असो काळ पावला ह्या निमाण्या काळार हांवें तुमकां कॉमेंट्स करचे आदीं सांगलेलें आमी आतां उज्यान आसपाक वी नीड टू बी ऑन फायर सांगलेलें होय Wait, brother. wait. म्हणटोच जेजून सांगलेलें तो वेतोकूच तो पवित्र आत्मो धाडटलो आनी पेंटेकॉस्ताच्या दिसा पवित्र आत्मो येयलो पूण जो पवित्र आत्मो येयलो तो पवित्र आत्मो येयलो भितर रावपाक आयकतात होय brother. पूण ह्या निमाण्या काळार तुमकां दाखयता पवित्र आत्मो खंयसर येतलो तो वाचूया Acts chapter 2 verse 17 Acts कितें म्हणटा आमी धर्मदूताचो इतिहास isn't it? सोमदूताचो इतिहास व्हेरी गुड Acts chapter 2 verse 17 तुमकां दाखयता ह्या निमाण्या काळार पवित्र आत्मो खंयसर येतलो तो काय हा धर्मदूताचो इतिहास रोमकारांक जातकूच next. आफ्टर रोमकारांक Roman. After Roman. No, after Romkar it's Corinthians. आफ्टर जॉन No. रोमकाराचे पयलीं So it is L-A-L. What is that, brother? Coming Yeah, of the Holy yeah. Spirit. Acts 2:17 17. Okay. 17. This is what I will do to in the last day. God says, I will pour out my spirit on everyone.
निमाण्या दिसांनी उलयता तो सर्वेस्पूर सगळ्या मनशा कुलाचेर हांव म्हजो आत्मो घालतलो तुमच्यो पूत धुवो संदेश दितली तुमची तरणाटीं दर्शनां देखतलीं आनी तुमची जाणटी सपनां सपनयतलीं बरें देवाचें उतर म्हणटा निमाण्या दिसांनी उलयता तो सरेस्पोर सगळ्या मनशा कुळाचेर हांव म्हजो आत्मो घालतलो पण हांव तुमकां एक विचारूंक सोदतां सगळ्या मनशा कुळाचेर तो आपलो आत्मो घालतलो ना हाचो अर्थ कितें ना जी जी कोण कोणाक अजून ताच्या जेजूक स्वत मानूंक ना जी अजून जेजूक आयकोंक ना अजून पासून नवो जल्म घेवंक ना तांकां पवित्र आत्मा तांचे भितर तांकां मेळोंक ना तांचेरूय पडटलो ना 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 ऐकात 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 निमाण्या दिसांनी सगळ्या मनशा कुळाचेर हांव म्हजो आत्मो घालतलो आतां कोण सोजमणी तांकां मेळो ना जाल्यार ती म्हणटली देव सगळ्या मनशा कुळाचेर म्हजेरूय घालतलो सारकें वय ब्रदर वय ना 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 तो सगळ्या मनशा कुळाचेर आत्मो घालचो ना तो कोणाचेर घालतलो ना जो कोण तें उतर आयकलां नोई रोसना जाल्यार बातिजमा वरवीं पवित्र आत्मा तांकां मेळ्ळा आनी पवित्र आत्मा तांचे भितर आहा आनी पवित्र आत्म्या उदेशी ती आतां आपल्या मनान आत्म्यान आनी कुडीन चुकेविरी जियेतात तांचेर आत्मो आतां तांच्या कुडीर पडटलो होली स्पिरीट विल फॉल अपॉन ऑल फ्लेश बरें तुमकां दाखोवपाक हांव तुमकां एक्झॅक्टली स्क्रिप्चर दितां पोन्न्या खोराराचो जोएल चॅप्टर 2 जोएल चॅप्टर 2 वर्स 28 जोएल पोन्न्या खोराराचो प्रवादी तो जोएल चॅप्टर 2 वर्स 28 कोणाक वाचूंक जाता इंग्लिशीन वाचात आमचे भाशेन जायना जाल्यार कोंकणीन सोदतां ब्रदर कोंकणीन घालूंक जाता जोएल काय 2 म्हणून कितें इंग्लिशीन वाचूंक जाता 28 28 ओके ना वाचता घालूं जायना ब्रदर 28 to 28 Yes. No, Joel chapter 2 verse he says, I will pour out my spirit upon all flesh. what this it is brother which Joel 2:28. Ajay 28 na praise God all right English in वाचूंक जाता English in yeah Joel 2:28 then afterwards I will pour out my spirit on all flesh your sons and your daughters shall prophesy बरे राव I will pour out my spirit upon all flesh. सारखे yes ताणे म्हणूंक ना पेंटकॉस्टाच्या दिसा ताणे म्हणूंक ना की आय pour out my spirit upon all flesh. तेन्ना पवित्र आत्मो खंय येयलो भितर येयलो आमच्या आत्म्यान येयलो सारकें ओय ब्रदर तुम्ही आयकता हांव कितें सांगता तें मातशें तुमी होय म्हणात ओय ब्रदर पळय 2000 वर्सां पयलीं जेन्ना जेजू गेलो आमी एक नवी रोसना जाली पेंटेकॉस्टाच्या दिसा सगळ्या आमच्या आपोस्टलाचेर आनी दुसऱ्या भावार्थीचेर 120 जाले त्या रुमान आंकवार मोरये बरोबर तेन्ना पवित्र आत्मा तांचेर देंवलो वय की ना होली स्पिरीट फेल अपॉन द 120 पीपल एक्ट्स चॅप्टर 2 सारकें Yes, brother. तेन्ना तो पवित्र आत्मो सगळ्या मनशा कुळाचेर तांच्या कुडीचेर पडोंक ना तो आत्मो येयलो भितर तांच्या आत्म्यान येयलो पूण जोएलान ह्या प्रवाद्यान आमकां सांगलां की निमाण्या काळार जो काळ आतां आसा ह्या निमाण्या काळार पवित्र आत्मो पडटलो एका मनशाचे कुडीर ऑन हिज बॉडी ऑन हिज फ्लेश praise God कित्याक पडटलो त्या म्हज्या भयणीनो
जेन्ना पवित्र आत्मो आमचे कुडीर पडटलो, आतां आमचो आत्मो नवो जाला. आमच्या काय करपाची गरज ना, कित्याक आमी न्हूय रचना जाल्यार वी आर बॉर्न अगेन. आमी आमच्या मनाची नडसुणणी केल्या, वय की ना? म्हणजे आमचे जीव आमचे मन पासून नितोड जाला, आनी आमचें मन नितोड जाला म्हणून आतां आमची कूड पासून चुके विरीत आमच्या आमकां खंय पिडा ना, दुयेंस ना, डायबिटीज ना, कॅन्सर ना. आनी आतां आमी भाग्योन जियेता म्हणून आतां पवित्र आत्मो जो नितो जावन आसा तो एकदम पवित्र आहा म्हणून तो आतां आमचे कुडीर पासून पडटलो. आनी तो कुडीर पडटा म्हणून कित्याक जाणाय? पवित्र आत्म्याचो उजो आमचेर पडटलो. Praise God. The fire of the Holy Spirit will fall upon all flesh in the last days. जे प्रवादी जोएलान सांगला की पवित्र होली स्पिरिट विल फॉल अपॉन ऑल फ्लेश, तो कित्याक पडटलो? कित्याक आमी आमच्या आत्म्यान, मनान आनी कुडीन चुकी विरीत आमी सांबाळून रावूं. त्या उज्यान सगळे आमचे जे पवित्र ना ते पातो का ते उज्यान ते लासून आमी जेजूची वाट पोवन ताजे बरोबर जिवोंक. Because Christ is coming for the glorified church. Amen. Amen. Amen, Praise the amen, Lord. amen. Thank you, Praise Jesus. Jesus. Praise you, praise you, praise you, praise you. Hallelujah. No. Hallelujah. आमकां ही सजमणी मेळत जाल्यार आमी ह्या काळार पातोक सोडटले हांव, ह्या संवसाराचो मोग सोडटले हांव. आमची चोत्राय आसतली उतराचेर, आमची चोत्राय आसतली देवाचेर राज फुडें सरपाक. ना तर आमी म्हणटले आतां आमचें बँक बॅलन्स पळोवया, आतां आमी भाटां बेसां पळोवया, आतां पेंटींग करया, आतां नातालां येतात आतां चुनो मारया. हे सगळे जे आमी इतलीं वर्सां कोत्ताले हांव, हे सगळे आमी सोडून आतां आमची चोत्राय धरया जेजूचेर, ताच्या राजवटीचेर, ताची राजवटी फुडें सरपाक. Our whole focus, our whole attention, our entire priority फकत आसूंक जाय जेजूचेर, ताच्या उतराचेर. आनी आमी एक पवित्र जिवीत जिवंक, आमी आमची कूड, आमचें मन आनी आमचो आत्मो चुके विरीत सांबाळून दवरूंक. कित्याक जेजू वेगीं परतून येवपाचो आसा आनी आमचे बरोबर ह्या संवसारान 1000 वर्सां रावपाक आसा. आनी जो कोण सांबाळून रावना ती काबार जातली. They will be finished before he returns. Hallelujah. Praise God. Thank you, Jesus. म्हणजे आमची प्रायोरिटी हिचोर आसूंक जाय. आमची देवाच्या priority उतराचेर. आसूंक जाय. देवाचे उतराचेर. स्वर्गाचेर, देवाच्या त्याच्या उतराचेर जो उतराचेर. कोण देवाच्या उतरा प्रमाणे चलतात, जे देवाचे उतर आयकता, ते उतर सांबाळून दवरता, तो आतां एक भाग्योन जिवीत जियेता. Praise God. सदांकाल इगोर्जेक गेला जाल्यार मीस आयकलें, मागीर खबरो केल्यो, मागीर हें केलें, तें केलें, हाच्यो खबरो, ताच्यो खबरो, हें तें. पूण सदांकाल मिसाक वेतात, तेर्स कोत्तात, लादाई कोत्तात, हें कोत्तात, डिवायन मसी करतात. पूण तोंड व्हांवता सगळें पातकान हाच्यो खबरो, ताच्यो खबरोन. होय ब्रदर. बायबल स्टडी Very true, केलोय brother. जाल्यार, Way. उतर आयकलेंय जाल्यार, तुजी तोकली जोडी जाले जाल्यार उतरान, पूण तें उतर तूं सांबाळिना जाल्यार तूंय त्या बाकीच्या लोकां बरोबर तूंय लासून काबार जातले. पूण जो कोण उतरां घोट धरून मनाची नडसुणणी करून तो तयार जाता, ताजेर ह्या निमाण्या काळार पवित्र आत्म्याचो उजो देंवता आनी ताका तयार करता जेजूच्या येण्याचो. हालेलुया. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, हालेलुया. Jesus. Praise God. हालेलुया. Hallelujah. आयकतात म्हज्या भयणीनो? Praise सजमणी Yes, आतां brother. मेली होय ब्रदर. देखून हांव तुका एक गोश्ट सांगता. जो कोण ह्या निमाण्या काळार देवाचें उतर शिकयता, आयकात, हांव तुमकां जें सांगता तें सत सांगता. कोणूय देवाचें उतर शिकयता पूण ह्या निमाण्या काळार कितें पवित्र आत्मो कोत्ता तें शिकयना. तो आजून शिकयता देव मोग करता, तो कृपा दिता, तो आमकां काकूट दाखयता, तो आमकां बरें कोत्ता, हें कोत्ता, तें कोत्ता.
हे जे शिकयला इतली वर्सां तें घेवन अजूनय शिकयता तो जावन आसा एक फोटकिरो प्रवादी, फोटकिरो गुरुजी. कित्याक तो नोको की ते कुपां जी आसलीं ती द क्लाउड हॅज मूव्ड, द Hallelujah. क्लाउड हॅज मूव्ड. पण अजून पासून क्लाउड हॅज मूव्ड आणि ते अजून पासून Amen. ते शिकून घेवन बसल्यात. बट द क्लाउड हॅज मूव्ड. पूण जे आतां पवित्र आत्मा शिकयता लोकांक तयारी करपाक पागेवन जिवीत जिवोवपाक ते शिकयना. फकत जे पोन्ने आसले ते पोत्तून तांचो टेप रेकॉर्डर चलत हा. तांकां कसलोच वेळ दिवपाक गरज ना, कित्याक ह्यो सगल्यो वस्तू तुमकां सांगल्यात. देवान आपलो मोग दिला, काकूट दाखयल्या, कुरपा दिल्या, ताणें तुका दोळ्यां दाखयल्या. देखून तूं आतां एक भाग्यवान जिवीत जियेताय. तुका ही खबरो सांगपाक गरजेच्यो न्हय. तुवें आतां तें सगळें सांगलें तें सांबाळून एक भाग्यवान जिवीत जिवोवपाक तें उतर सांबाळून त्या उतरा प्रमाणे चलपाक गरजेचें. देखून म्हज्या भयणीनो, ह्या निमाण्या काळार जो कोण उतर शिकयता, पूण ह्या निमाण्या काळात जे पवित्र आत्मा शिकयता एक भाग्यवान जिवीत जिवोवपाक, तो शिकयना. तो जावन आसा एक फोटकिरो प्रवादी. ही इज अ फॉल्स टीचर. Praise God. जो कोण देवाचें उतर ह्या निमाण्या काळार शिकयता आनी तो लोकांक सांगता की पवित्र आत्मा आमकां सांगता एक भाग्यवान जिवीत जी, एक कुरपेचें जिवीत जी, देवाच्या उतरा प्रमाणे जिवपाचें तयार जा. ह्या वेळार तुजो पवित्र आत्मा तुज्या कुडीचेर पडटा. तूं भाग्यवान जिवीत जी, कित्याक जेजू येवपाचो आसा. तुवें चुके विरीत तुज्या आत्म्यान, मनान आनी कुडीन तुवें सांबाळून रावंक गरजेचें. हें शिकयता ते आनी कशे भाशेन आमी जिवंक जाय तें शिकयता जाल्यार तो पवित्र आत्म्याच्या आदारान तो पवित्र आत्म्याचें आयकता म्हणून तो पवित्र आत्म्याच्यो खबरो, पवित्र आत्म्याचें उतर ह्या काळार शिकयता. आनी जाणें Amen. भाव भयणीनो, Hallelujah. Praise God. जाणें म्हज्या भाव भयणीनो, हें शिकयता म्हणून खूब लोक हो उजो घेतलो जे उतरा वरवीं. हांवें तुमकां कालचे फावटी सांगलें मलाकी चॅप्टर 4 तो उजो उडयतलो. सांगलेलें की ना? मलाकी Wait, चॅप्टर brother. 4 Wait, मागच्या brother. बुधवारा दीस Wait, brother. जॉन बातिस्ताच्या आत्म्यान लोक येतलो म्हणून हांवें सांगलेलें की ना कालच्या Wait, brother. Wait, brother. द स्पिरीट ऑफ एलायजा म्हणजे जो कोण देव विंचून काडटलो आनी ताका पवित्र आत्म्याचो, कित्याक प्रवादी इजायास ताका आहलो उजो, पवित्र आत्म्याचो उजो. ही इज द प्रॉफिट ऑफ फायर. तुमकां सांगलेलें Wait, brother. Elijah is the prophet of fire. John the Baptist came with the spirit of Elijah. तो कितें उलयतालो तो तुका काणयो सांगपाक लागला. तो सांगता तुमी सरपां. तो फारिजांक आनी धर्मशास्त्राक सांगता तुमी सरप. तुमी येयल्यात हांगा बिश्टें उतर आयकपाक, तुमी सरप. तुमचें मन बदला. तो कोणाक सोडिनासलो, कित्याक ताची उतरां फकत उज्यान आसलीं. ही वॉज विथ द स्पिरीट ऑफ एलायजा. आनी हांवें तुमकां सांगलें ह्या निमाण्या काळार जो कोण शिकयतालो ताकाय आसतलो आत्मो एलायजाचो, जॉन बातिस्ताचो. उज्यान तो उलयतलो आनी जो कोण त्या उज्यान ती उतरां आयकतलो तो आतां नितोड जातलो. ही वील चेंज. आनी तो आतां एक पवित्र भाग्यवान जिवीत जियेतलो. ही वील बी पर्ज्ड, ही वील बी प्युरिफायड, ही वील बी प्रिपेर्ड फॉर द कमिंग ऑफ जीसस. Praise God. बाकीचो Hallelujah. लोक, खूब लोक बाकीचो लोक सोडून वेतलो. म्हणल्यार हो कितें सांगता, भाग्यान 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 उतर उतर उतर. आमचो तेर्स चलता. सायबीणमाय आमच्या घरांनी येता. आमी लादाळी करता, हें करता तें करता. जाणा म्हज्या भाव भयणीनो, खूब लोक जेजूक सोडटलो, धर्म करतलो. दोन काढली. थोडो लोक देवाचें उतर आयकतलो, उपास करतलो, मागण्यांनी उठतलो, उतरान उठतलो, उतर पडटलो आनी त्या उतरा वरवीं पवित्र आत्मो तांचेर पडटलो, उजो पडटलो आनी तांकां नितळ करून तयार करतलो जेजूच्या येण्यात पासत. बाकीचीं सगळीं सोडून वेतलीं, कित्याक ती म्हणटली हो कितें शिकयता. आमचे पाद्री, आमची इग्रोजमान हें सगळें शिकयना, हें आमकां कितें सांगूंक सोदता. आनी तांकां सोडून वेतलो आनी तांची आतां ती धर्मान बुडल्या म्हणून
ती आता ताचे नाश आनी निसणटण जातले. Praise God. हो लोक जो कोण उज्यान ज्या भाशेन लोक एलायजाचेर आड येयलो, ताका मारपाक येयल्लो, ताका राजान धाडलेलो मनशांक मारपाक. जोआन बातिस्ताक कितें जालें? हेरोद पादशान ताका काबार केलो. ताणें कितें सांगलें हेरोद पादशाक? तूं तुज्या भावाच्या बायले बरोबर तूं संबंद दवरलाय, हेरोदेसा बरोबर संबंद जाले, हें सारकें न्हय. आनी ताका कितें केलें? ताका बोणकुणीन घातलो आनी ताचें शीस कापलें, ताचो जीव गेलो. पूण तो भिरांतीन आहलो. तो म्हणटालो राजा म्हणून हांव ताका ओगी रावतलो. जें सोत आसूंक जायलें तें सांगलेलें, पूण तो सोत आयकूंक तयार नासलो. ताका बोणकुणीन घालता, ताका ओगी केलो. आनी ह्या काळार जो कोण उज्याच्या पवित्र आत्म्याच्या आदारान एलिजाच्या आत्म्यान तो शिकयतलो, खूब लोक ताका ओगी कोत्तलो. पूण तो ओगी रावचो ना. जाणें कित्याक? ताका ऑर्डर येयल्या सामकी हाय कमांडाची उज्यान उलोवपाक. आयकतात तुमच्या भयणीनो? वय ब्रदर. असल्या लोकांक जी उज्यान उलयतली तांकां म्हणटली हो कोण शिकयता, हो आपूण कोणाक सजमता, ताजेर आड येतली, ताजेर वायट उलयतली. पूण जोडटेच्या दिसा कोण कोण सारको उलयल्लो तें तांकां कळटलें. पूण तितल्या म्हणसर इट विल बी टू लेट. इट विल बी टू लेट. पूण ज्या लोकांनी आपलें काळीज जेजूचेर दवरना, ताच्या उतराचेर दवरना, तांणी आपले आपले उपास करून मागण्यांनी रावून तें उतर पाडून तांकां लोकांनी पयस दवरला, पूण आजून पासून तांणी आपली चोत्रां जेजूचेर दवरल्यान ती आतां उज्यान आसतली पवित्र आत्म्याच्या. आनी तो उजो ज्या जाग्यार पातक आहा ते पातक पयस करतलो. जाणें म्हज्या भयणीनो, ह्या काळार आमकां फकत पेकोणी मेळपाक व्हडलें न्हय. तुका पिडा आहा जाल्यार तुका फकत पेकोणी मेळपाक व्हडलें न्हय. आमी पेकोणी मेळोन आमी कुडीन चुके विरीत सांबाळून आमची कूड म्हणजे कांयच नासतना ह्या काळार आमकां गरजेचें. इट इज नॉट इनफ टू बी हील्ड. आय नीड टू स्टे हील्ड. It is not enough to be blessed. I need to be blessed. Continue to be blessed until the Lord returns. Amen. सांगता ते. Praise God. तुम्ही थोडी जाणां सलमतले ब्रादर जाणाय म्हजें हें दुखता. केन्ना हांव विचारता लोकांक तुजें आखीन दुखना रे बाबा? सगळ्यांक दुखता. बरें हा, उतर घे, उतरा प्रमाणे चल, उतर सांबाळून कर आनी फकत पेकोणी मेळची ना. पूण आतां तें उतर घेवन राव. ज्या भाशेन तूं पिल्लां घेताय सदां घाल, तें उतराचें पील घे, पिल्लां घे, उतराचें पिल्लां घे सद्दां घाल. आनी तुजी कुडीन पिडा नासतना तूं सांबाळून राव. कित्याक तुका फकत तुज्या आत्म्यान आनी मनान न्हय, पूण जे कुडीन तुवें सांबाळून रावपाक गरजेचें. कित्याक जेजू परतून येवपाचो आहा तुजे बरोबर 1000 वर्सां रावपाक तयार आहा. म्हणटच जो कोण आपल्या कुडीन सांबाळून रावना पूण तो मरत जाल्यार ताजें निसणटण जावचें ना. तो खरेपणी ताणें जेजूक सोत मानला जाल्यार, ताचो एक चोल्म जाला जाल्यार ताका काशान घालून ताका पुजतले. पूण शेकी जोडटेच्या दिसा ताजें पुनः जेवणपण जातलें. पूण आतां ह्या काळार ताका जेजू बरोबर रावपाक मेळचें ना. आनी हांव म्हज्या भयणीनो, हांव तुमकां एक कित्याक सांगूंक सोदतां. कित्याक आमी चुके विरीत आमच्या आत्म्यान, मनान आनी कुडीन आमी सांबाळून रावत जाल्यार आमी जाणो 100% गॅरंटी आहा आमी जेजू बरोबर आसत जाल्यार आमी स्वर्गा राज्यान भितर सरतले म्हणून. वय की ना? वय ब्रदर. पूण समजा कोण मेलो जाल्यार तो म्हणटा आपूण हांव एक न्हंय रचना जाल्यार हांवें मनान दवरला, ताका गॅरंटी ना. कित्याक तो सजमत की हांव न्हंय रचना जाल्यार, वय हांव उतर सांबाळना, हांव जेजूक मानतलो. पूण तो मेलो आनी तो सजमतलो की एक दीस
तो पुनरुज्जीवन जातलो जेन्ना जेजू जोडटेच्या दिसा येतलो तेन्ना. पूण भाव भयणीनो, आमकां त्या वेळार सांबाळून रावपाक आमी नको गॅरंटी ना, पूण आमी आतां आमच्या ओतम्यान, मनान आनी कुडीन चुके विरीत सांबाळून रावत जाल्यार आनी जेजू हांगा येत जाल्यार आमच्या बरोबर आनी आमी ताचे फुडें ताच्या तोंडा फुड्यान ताका उलोवन सगळें करूं, आमी जाणो की आमी सासणाच्या ताचे बरोबर आसतले म्हणून आमकां गॅरंटी आहा God. आहा की ना? वय म्हणटूच खिंचें बरें की आमी नवी रचना जाली, आमी आमच्या मनाची जितली आमकां करूंक जाता आमी करूं आनी शेकी मागीर आमी मोडटल्या, आमकां पुत्तल्या आनी आमी जेन्ना जोडटेच्या दिसा आमी पुनरुज्जीवन जाता जे भाशेन जेजू मारताक सांगतालो मारतात जेजूक सांगताले. पूण आमी आतां ह्या निमाण्या काळार आमी आमच्या ओतम्यान, मनान आनी आमचे कुडीन चुके विरीत सांबाळून रावंक एकदम गरजेचें. कित्याक आमी आतां ह्या संवसारान पातोक नासतना सोयतान नासता, सोयताना पासून दाबून दवरतलो जेजू. कित्याक सोयतान ह्या संवसाराचेर आसचो ना. ताका आंच बोडवे, स्क्रिप्चर म्हजे कडेन ना, पूण आंच बोडवे सोयतानाक दे वील कॅच द ड्रॅगन, ताका चेन घालतले आनी दे वील पुट हिम इन अ बॉटमलेस पीट फॉर 1000 years. म्हणजे जेन्ना एक 1000 वर्सां जेन्ना जेजू ह्या संवसारान येतलो आमचे बरोबर रावपाक, जी कोण आपल्या ओतम्यान, मनान आनी कुडीन चुके विरीत रावल्यान, तेन्ना सोयतान आसचो ना ताळणी घालपाक. आमी जेजू बरोबर आसतले. आमी एक भाग्यवन जिवीत जियेतले. आमी खरेपणी जे भाशेन स्वर्गा राज्यान आसा, इट विल बी द न्यू हेवन, द न्यू अर्थ. आनी 1000 वर्सां जातकूच मागीर सोयतानाक भायर काडटले थोड्या वेळार. पूण त्या वेळार जोडटेचो दीस जातलो. जो कोण पयलो मेला तांचे पुनरुज्जीवन पण जातलें. तुमकां तें शिकोवपाक हांव तुमकां तो स्क्रिप्चर आतां 15 मिनटांनी तुमकां सांगता. पयली चीट तेसलोनिकरांक 4 वोड 15 वाचुया. 1 Thessalonians chapter 4 and verse number 15 onwards or 13 वाचुया. बाबा भयणानो, बोरमासो नासलेल्यांक येरा मनशां परी तुमी खोंती बरीत जायना जावं, मरून गेल्यान तांचे विशीं सोत तें तुमी जाणो जाल्लीं म्हाका जाय. जेजू मेलो आनी पुनरुज्जीवन जालो म्हूण आमी तोर सोत मानता. तेच पोरी जेजूचेर बावर दवरून मेल्यांत तांकां देव तांचे बरोबर हाडटलो. आमी तुमकां आतां शिकयता ती सोम्याची शिकोवन. आमी जिवी आसां ती सोम्याच्या येण्याक देव अजून जिवीन दवरतलो ती मरून गेल्यान तांचे आदीं सोम्याच्या सांगाता आसची ना. कित्याक हुकूम पोरकोट जातलो, देवदूतांचो ताळो गाजतलो आनी देवाची तुरतुरी वाजतली. तेन्ना सोमी आपूण खाशा स्वर्गांत तावन देंवतलो आनी क्रिस्ताचेर बावर दवरून मेल्यांत ती पयलीं पुनरुज्जीवन जातली. उपरांत आमी जिवी आसतल्या ती देव अजून जिवीन दवरतलो ती क्रिस्ताक अंत्रोलार मेळचे खातीर आमकां तांचे बरोबर कुपांचेर उखलून व्हरतले. अशें आमी सोम्याचे सांगाता आसतल्या सदांकाळ. म्हणटच ही उतरां मनान धरून एकामेकाक घोटाय दियात. Amen. Praise God. Praise दिवपाक गरजेची तुमकां. होय ब्रदर. हांव विचारता तुमकां हें जें सांगलां आतां ही सजमणी दिवपाक गरजेची सामकें ताणें सामकें नीट केलां, सामकें सोंपें केलां. या तो म्हणटा पळयात 17 वोड वाचात. 17 उपरांत आमी जिवी आसलेल्या ती उपरांत आमी जिवी आसतल्या ती ही कोण जावन आसा? आमी सगळीं born again people. born again. Sorry. No?
पहिलीची तेसलोनिकरांक 22:5-23 कितें म्हणटा चेंज करून नाका. Yeah, कितें okay. म्हणटा आमी आमच्या ओतम्यान मनान आनी कुडीन Couldn't. तू केविरीन सांबाळून रावल्यान ती आतां आमची Threefold. खबर अच्छा. सांगता. Praise God. आयकतात म्हज्या भयणीनो. Yes, praise God. उपरांत आमी जिवी आसतले हांव ती कोण द रेमनंट्स द इलेक्ट जी जेजू बरोबर 1000 वर्सां जियेलीं ती जी कोण पयलीं वचोन मेलेल्यान ती आतां गार्डना बिडनान आहात अजून स्वर्गा राज्यान पावंक ना ती जेजू बरोबर ना. खूब पाटी आमी कितें करता जाणा म्हज्या भाव भयणीनो हांव तुमकां सांगता. जेन्ना कोण मोत्ता तो स्वर्गान गेला म्हजे पासत मागणें करता. Praise मी God. आयकलां वय आयकलां ब्रदर. आयकलां तुमी. वय ब्रदर. जाता आयकलां. तुमकां खिंचोर देवाचें उतर तुका सांगता खिंचोर पवित्र पुस्तकाचेर बरयलां की जो कोण मेला तो तुजे पासत मागणें करता. हांव तुमकां एक प्रश्न विचारूंक सोदता तुमकां सगल्यांक आमकां ल्हानतान धर्मान आमी येयल्यान इग्रोज मातयेल्यान आमकां हें सांग ते आमचे पासत मागणें करतात. हें देवाच्या उतरांत खिंचोर बरयलेलें आसा. आनी आमचे पासत मागणें कोण करता? हू इज प्रेइंग फॉर अस? Jesus. तो देवाच्या उजव्या हाताक बसलेलो आसा. तो आमचे पासत विनंती करता आमच्या बाबा कडेन. Praise God. म्हणटच आमी जेन्ना मागणें करता आमी मागणें करूंक जाय बापाक जेजूच्या नांवान. आनी जेन्ना आमी आमच्या बापाक मागणें करता जेजूच्या नांवान जेजू जो उजव्या हाताक म्हणटा बापा म्हज्या नांवान हांवें तें सगळें केलां हांवें रोगत वारयलां तांकां दी तूं. ही इज आय इंटरसेसर बाय नेटीन दिसत घातलां ही इज आय इंटरसेसर. तुका व्हडलो इंटरसेसर हा तुका व्हडलो मिनिस्टर हा बापाच्या उजव्या हाताक. तुका आनी कोणाची गरज आहा आतां? Praise God. तुका कोणाची गरज आहा आतां? हांव जेसूची. विचारता तुमकां म्हज्या भाव भयणीनो धर्मान आमकां फटयल्यान आमी जेजूक सोडला कोनशाक आनी सगल्या सांता फाटल्यान सगल्या आंज बोडव्या आसा फाटल्यान आमी धांवता. ताका थंयसर ती मरण ताका थंयसर सुसेग घेवनी. आमी फकत आमी आमची चोत्राय जेजूचेर ताच्या उतराचेर दवरया आनी बापा कडेन मागणें करया जेजूच्या नांवान कित्याक तो आमच्या पासत विनोदी करता. तेन्ना आमच्यो सगल्यो गरजो देव जेजूच्या नांवान पावयता. हालेलुया. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise God. म्हणटच आमकां जेन्ना देव सोत सांगता देव आमकां कितें सोत सांगता आमी आमचे मागणें कशे भाशेन करता. हे सांग लादाई फ्लादाई प्लादाई हे आमकां आतां हे धर्म कितलो जाला. जेजू कोनशाक सोडला ताजें उतर कोनशाक सोडलां आमी धर्मान बुडल्या आनी कितले मागणे आमी करता. पूण आमचो जेजू जो उजव्या हाताक बसला तो म्हणटा म्हाका सगळीं विसरल्या आनी सगल्या आंज बोडव्यांक घेवन लादाई करून मागणे करतात आनी म्हाका कोनशाक सोडला. आनी तारण करपाक हांव तो हांवें म्हजें रोगत वारयलां पूण म्हाका सोडला म्हज्या उतराक सोडला. देखून म्हज्या भाव भयणीनो ह्या निमाण्या काळार आमी पवित्र आत्म्याचो उजो आमचेर देंवपाक आमी आमच्या ओतम्यान मनान आनी कुडीन चुके विरीत सांबाळून रावंक कशे भाशेन देवाचें उतर घेवन त्या उतरा प्रमाणे चलोन सगळें आमचें चिंतप सगळीं जीं आमचीं उतरां सगळ्यो ज्यो आमच्यो कन्यो लेट इट पास थ्रू द फिल्टर ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड. त्या देवाच्या उतरान आमी रिगून रावन आमी खरेपणी एक बागयोन जिवीत जिवन तो पवित्र आत्म्याचो उजो आमचेर दिवन आमी सगळें आमचे भितर जें कितें सारकें ना तें सगळें लासून उडोवन आमी जेजूची वाट पळोवन आमी तयारी करूंक ह्या वेळार गरजेचें. आनी ही तयारी करपाक आयजतान आमी खतखत्यान सुरवात करुया. जेजू कारगांव. Jesus God. Praise God. Thank you, Jesus. हालेलुया. Hallelujah. Praise Hallelujah. Jesus. ब्रदर एक विचारूंक जाय लिटनीचे रिगार्डिंग लिटनी
आम्ही रोजरी म्हणजे आमचे लिटणे म्हणटा न्हू सायबिणीचे. बाय मारिया, हांवें तुका सोत सांगलां. तूं वय आतां कितें कोत्ताय, तूं आतां कशे भाशेन मागणें कोत्ताय, तूं आतां तें पवित्र आत्म्यांक विचार. हांवें तुका सोत सांगलां. तूं कितें कोत्ताय तेन्ना जेन्ना तुका उतराची सोजमणी नासली तें बरें आहा. पूण आतां जेन्ना तुका सोत कळोन येता, तूं स्वता प्रमाणे मागणें कर, देवाच्या उतरा प्रमाणे कर. बाय नेटीन घातलां. यू वय वील नो 8 रोमन 8. सोत कळटलें आनी सोत तुका स्वतंत्र करतलें. तुजें मागणें आतां मोलादीक जातलें. तूं आतां तुज्या मागण्या वरवीं दुसऱ्यांक देवाच्या राज्यान भितर सरपाक हाडपाक तूं आतां एक साक्षी जातलोय. पूण ना तर आमचें जें चलता आमच्या धर्माचे मागणे आमी कोत्तले हांव. पूण आतां आमकां सोत सजमणी मेळ्ळ्या म्हणून आमी आतां आमची चोत्राय जेजूचेर दवरया, तेज्या उतराचेर दवरया, तेज्या उतरा प्रमाणे आमी चलोवया, तेजें उतर सांबाळुया आनी खरेपणी एक भाग्यवन जिवीत जिवन त्या पवित्र आत्म्याच्या आदारान आमी खरेपणी तयारी करया ताज्या येण्याची. आनी तो आमचे बरोबर रावतलो. आमी ताची राजवटकी वाडोवन बेतल्या. कित्याक जेन्ना 1000 वर्सां जातलीं तेन्ना फकत भाग्यवंत लोक ह्या संवसारान जियेतलो. भाग्यवन काजारी जिवीत सारतलो. डिवोर्स आसचो ना. दुसऱ्या बायलां बरोबर ह्या दादल्या बरोबर संबंद दवरची ना. कित्याक लोक भाग्यवन जियेतलो. देर बी अ न्यू सिव्हिलायझेशन, अ होली सिव्हिलायझेशन, अ प्युअर सिव्हिलायझेशन. कित्याक लोक खरेपणी प्युरिफाईड म्हणजे एक पवित्र जिवीत जियेतलो. म्हणटच एक नोय सिव्हिलायझेशन कॉमेस जातलें, विच इज होली, विच इज होली, विच Pure. इज प्युअर according to the word of God. Amen. 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 Thank you, brother. Thank you, brother. Jesus. Thank you. All right. Bye, Jonina. अरे गेले. Praise God. मोगला बापा ते शिकोवणे पासत आमी तुका आर्कां दिता 3 वाजता. ह्या भावाच्या तोंडांतल्यान तूं पवित्र आत्म्या सगळे आमकां आयकूंक जाय तें उलयलां. हें आमी आयकलां तें वेव्हारांत घालूं. हें शिकोवप पोत्तून आयकून आमच्या जिविताची बदलावणी करूंक, मनाची नोसवणी करूंक आमकां शिकय. पवित्र आत्म्या तुका सोदूंक आमचें जिवीत कशें आमी जियोचें तें तूं आमकां वाट दाखय. ह्या निमाण्या काळार आमचें जिवीत भक्तीपणी पवित्रपणान जियोंक तूं आमच्या सांगाता जिये. आमी तुका जोण एकल्या पासत आर्कां दिता. एकामेकाक बुजवण दिवन, एकामेकाक शिकोवन दिवन, एकामेकाक देवाची वडोवक दिवन आमी हें जिवीत जियोंक आमकां तूं शिकय. हें आमी मागणें कोत्ता जेजूच्या नांवान. आमेन. Praise God. Amen. 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 जेजू कारगां. जेजू हालेलुया. कारगां. Praise हालेलुया. God.